लोकांक दिसताले की सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी वांगडा येवपाक जाय आणि हे अलायन्स करपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच एक स्टँड घेवन आसलो की आमी एकटे वयतले, आमी काँग्रेसी वांगडा वयचे ना, बीजेपी वांगडा वयचे ना, नाल्यार गोवा फॉरवर्ड वांगडा वचपाचे ना. हे सगळें जाल्लें बाणावलेच्या पोगो रॅलीच्या टायमार पासून हांवें म्हाज्या आवयची शपथ घेतलेली की आमी हांकां जॉयन जावपाचें ना. बट जर ज्या जाग्यार आमी वयताले लोक आमकां एकूच सांगताले की बीजेपी बुडोवपाक जाय, तर तुमी तुमकां इंडिव्हिज्युअल आनी तुमचे इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट्स आनी इंडिव्हिज्युअल इगोज हे फाटल्यान दवरून सायडीक दवरून तुमी युनायट जाया म्हणून, तुमी वांगडा या म्हणून. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचे जे कमिटीज आसा, आमचे भुरगे आसा, मेंबर्स आसा, सीईसी बॉडी आहा, हे सगळ्यां कडेन आमी मागीर मिटींग घेतली. हे मिटींग घेवन आमी हे सगळें डिस्कशन केलें की आमी अलायन्सान वचपाचें काय ना. हांवें जें उतर दिल्लें त्या उतराचें कितें, तर सगळ्यांनी एकूच सांगलें की आमकां गोंय इम्पॉर्टंट आसा आनी आजून मेरेन आमी गोंयांक लागून प्रत्येक गजाल सॅक्रिफायस करीत आसा जाल्यार ही एक सॅक्रिफायस आमकां दिवची पडटली आनी आमकां वांगडा येवचें पडटलें. आमच्या सीईसीच्या मिटिंगेक डिसायड जालें की आमी अलायन्साक वचपाचें म्हणून. जेन्ना अलायन्सान वचपाचें म्हणून आमच्या सीईसी बॉडी आनी साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा कमिटीन आमकां गो अहेड दिलें, तेन्ना आमचे ऑफिशियल टॉक्स हे चालू जाले. हेच्या पयलीं आमी विजय सरदेसायक मेळ्ळे, अनऑफिशियल मेळ्ळे, तेंचे जे पार्टी मेंबर्स आहा तांकां मेळ्ळे आनी तांकां इतलेंच सांगलें की आमी तुमकां त्या टायमाचेर कांय उतर दिवपाक शकना, कित्याक आमची सीईसी बॉडी फायनल बॉडी आसा आनी कितें आहा तें डिसिजन घेतलें ते जाल्या उपरांत आमी वील गो अहेड म्हणून. आनी जशें आमकां मेळ्ळें तशें आमी तेंच्या कडेन ऑफिशियल टॉक्स आहा ते चालू केले. हे टॉक्स जेन्ना आमी चालू केले तेन्ना पयले आमचे जे मिटिंग्स जाले ते विजय सरदेसाय वांगडा जाले, तेंच्या मेंबर्सा वांगडा जाले आनी आमी खुबश्या सिटांचेर डिस्कशन केलें, कोणाक खंयचें सीट दिवपाचें, कितें दिवपाचें. मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जे गोवा फॉरवर्ड डिमांड करताले नाजाल्यार कंटेस्ट करपाक सोदताले थंय आमचे आनी तेंचे कॉन्फ्लिक्ट अजिबात नासले. 8 नोव्हेंबराक आमची विजय सरदेसायच्या गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसान मिटींग जाली. ह्या मिटींगेक हांव, विरेश, अजय आसले, प्लस तेंचे गोवा फॉरवर्ड आनी विजय सरदेसाय आनी तेंचे जे ऑफिस बेरर्स आसले ते त्या मिटींगेक उपस्थित आसले. ह्या मिटींगेक आमकां खंयची सिटां, आमी खंयची सिटां डिमांड करता आनी गोवा फॉरवर्ड खंयची सिटां डिमांड करता हेचेर डिस्कशन जालें आनी दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आमी नोट डावन केले की कोण खंयची सिटां कंटेस्ट करपाक सोदतात. मागीर हे 8 तारीख सकाळी मिटींग जाली. ते जावन डिसायड जालें की आमी काँग्रेसी कडेन वयतले आनी काँग्रेसी कडेन ही सिटां आमी डिस्कस करतले. विजय सरदेसायन आमकां सांगलें की तुमी तुमची लिस्ट दियात, ती लिस्ट घेवन आपूण काँग्रेसी कडेन वयता म्हणून. आमकां तेणी सांगलें की आपूण वयता आमची लिस्ट घेवन म्हणून. म्हणजे हितून आमकांय कळोंक ना की आमची लिस्ट घेवन विजय सरदेसाय वचपी कोण, हो मिडल मॅन आमकां कित्याक जाय. आमी समर्थ आसा आमची सिटां काँग्रेसी कडेन उलोवपाक, काँग्रेसी कडेन टॉक करपाक. ते जालें. त्या नंतर 8 नोव्हेंबराक सांजची हेल्टन डिकोस्टा हेचे जे हॉटेल आसा मडगांव, त्या मडगांवान आमची जॉयंट मिटींग जाली. ही जॉयंट मिटींग जेन्ना जाली तेन्ना आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स प्लस विजय सरदेसायचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स प्लस युरी एलओपी युरी आलेमाव आनी MLA हेल्टन डिकोस्टा हे दोगूय जाण थंय हाजीर आसले. हे सगळें जावन दनपारां ही मिटींग जावन हे आमी थंय डिस्कशन केलें, कोणाक खंयची सिटां कोण कंटेस्ट करपाक सोदता ही लिस्ट काडली आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक एक एक्सेल शीट थंय वाटले आनी तेजेर प्रत्येकान आपली खंयची सिटां आहा ती मार्क करपाची हे ठरलें. तितून हे 2 शीट्स आसा, हे 2
सीट्स नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवाचे असे सीट्स तयार केले. गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आणि काँग्रेस ह्या तिघांची नावां घालून एके वटेन नॉर्थ गोवा एके वटेन साऊथ गोवा ही नावां घालून सिटां माग करपाक सगळ्यांनी चालू केले. आणि हे करून सगळी अशी सिटां माग केली प्रत्येकान आपापली आणि हे फायनल जाले. पूण एक इन्सिडंट सांगता की मिटींग जेन्ना चालू जावपाची आसली, जेन्ना विजय आमी पयलीं जातले थंय, विजय सरदेसाय जेन्ना येयलो तेन्ना तेणी युरीक एकूच स्टेटमेंट केले, हे सगळ्यांक कळपाक जाय मुद्दम की आयज तो पोपट कसो उलयता, लोकांक पिशान काडीत आसा. सो आमकांय लोकांक सांगपाक जाय की तेचे स्टेटमेंट एक कितें आसलें तें. तेणी युरी आलेमाक एक स्टेटमेंट मारले की तुमचो प्रेसिडेंट सारको आहा मरे, काय आमकां व्हरून बीजेपीक विकतलो. हांव परतो रिपीट करता, विजय सरदेसाय जेन्ना येयलो टेबलार बसलो तेणी पयले स्टेटमेंट मारले तुमचो प्रेसिडेंट. युरी आलेमाक म्हणले तुमचो प्रेसिडेंट सारको आहा मरे, काय आमकां व्हरून बीजेपीक विकतलो. तेन्ना युरीन डायरेक्ट सांगले आमचो प्रेसिडेंट सारको आहा, कितें आहा तें आमी वचोन उलोवया. आनी टॉक चालू जाले. हे मुद्दाम सांगपाचें कित्याक आयज काल दोगूय जाण वांगडा आसले आनी मूड ऑफ करून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. कित्याक ते मनांच्यान ते वांगडा येवंक ना. ते वांगडा कित्याक येयला ते फुडें तुमकां आमी सांगतले. हे जाले 8 नोव्हेंबराक सिटा डिस्कशन जाली. पयले सुवातेर आमची आनी विजयाचे जे सिटांचे आसले ते विजयाच्याच ऑफिसान क्लियर जाल्ले. आमकां खंयची सिटां जाय आनी विजय खंयची सिटां कंटेस्ट करतलो हितून पयलींच आमचे क्लियर जाल्ले. आमचे क्लियर जावन आमी काँग्रेसी कडेन गेले. हे सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. विजय सरदेसाय जो म्हणटा की आमी तिगूय जाण केन्ना वांगडा टेबलार बसोंक ना, तिनूय प्रेसिडेंट, जाल्यार ताका सांगपाक सोदता आमी ज्या टेबलार बसले तेतून लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमो आसलो आनी आमचे टॉक्स आमी ऑफिशियली काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तेंच्या कडेन करताले. आनी जर विजय सरदेसाय प्रेसिडेंट जाय आसलो जाल्यार विजय सरदेसायन 8 नोव्हेंबराक ते मिटिंगेक फुडें डिस्कशन करपाचें नासलें. तेणे सांगपाक जाय आसलें की पयलीं अमित पाटकराक हाड, तुमच्या प्रेसिडेंटाक हाड, मागीर आमी उलयता. पूण तेणे कितें म्हटलें तुमचो प्रेसिडेंट सारको आहा मरे, तो आमकां बीजेपीक विकचो ना मरे, हो प्रश्न आसलो. तो आतां सांगता की आमी केन्नाच तिगूय जाण वांगडा टेबलार बसूंक ना म्हणून. हेच्या पयलीं तेणी प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना घेतली तेन्ना सांगलें की सीट शेअरिंगेच्या बाबतींत आमी केन्ना मिटिंगूच घेवंक ना म्हणून. म्हणजे इतलो फटींग मनीस कसो जावपाक शकता पळय हो पोपट, हे आमकांय कळना. केन्ना केन्ना चिंतून येता की हो उलयता म्हणजे फटींग पासून इतले क्लियरली तो सांगता पळय की लोकांक ते पडटा की हो खरें उलयता म्हणून. पूण ह्या 1 म्हयन्याच्या सहवासान तेचे आमकां इतलें कळ्ळें की हो जे उतार काडटा ते फटींग आसता. प्रत्येक उतार जे भायर काडटा पळय ते फटींग आसता ह्या विजय सरदेसाय. तुका जर वांगडा जर बसपाक जाय आसलें जाल्यार तुवें 8 नोव्हेंबराची मिटींग अटेंड करपाक जाय नासली. हे एक्सेल शीट तुवें आनी तुज्या पार्टनरान कोणी भरला पळय तांकां विचार, कमिटी मेंबरान तुमचे शीट शेअरिंगेचे हे टीक मार्क भरला काय ना ते हे विचार. आनी आमी जेन्ना तुज्या कडेन सिटां क्लियर केला तेन्ना आमी तुज्या कडेन परते कित्याक उलयतले. तूं म्हणटा आमी उलोवंकूच ना, आमी तुज्या कडेन बसोन तुज्या ऑफिसान आमी येवन आमी 10% वोट शेअर घेतला, तुवें 1% 1.5% वोट शेअर घेतला, आमी तुज्या ऑफिसान येयला. कित्याक येयला बाबा आमकां अलायन्स जाय म्हणून. आमी तुका आमच्या ऑफिसान आपोवंक ना. आमचें जावं गरिबांचें ऑफिस, तुजें पॉश ऑफिस आहा, पूण आमी येयले तुज्या ऑफिसान. आमी तुज्या ऑफिसान येयले, सगळें मान्य केलें आनी आमी फुडें गेले काँग्रेसी कडेन. बाबा फुडलें कितें आहा तें पळोवपाक, काँग्रेसी कितें सिटां मान्य आहा कितें आहा तें पळोवपाक गेले. आमच्या आनी तुमच्या भितर खंयच्याच सिटाचेर कॉन्फ्लिक्ट नासलो. ज्या जाग्यार आसलो ते सुद्दां सिटां आमी तुमकां दिली. आमी थंयसर बॅकआउट जाले. हे विजयान ना म्हणून दाखोवपाचें. ज्या जाग्याचेर आमचे सिटाचे कॉन्फ्लिक्ट आसले ते फुडें सांगता कसली सिटां ते, त्या जाग्याचेर सुद्दां आमी बॅकआउट जाले. आनी हो सांगता आमी बसोकूच ना, उलोवंकूच ना, ही फटींग गजाल.
जेन्ना आमचेर तुजें क्लियर जालें तेन्ना आमकां परते तुज्या कडेन मिटींग घेवन तुज्या कडेन डिस्कशन करपाक आमकां टायम नासलो. आमचें कितें डिस्कशन आसलें, आमचें कितें सिटांचें हें आसलें नेगोशिएशन तें काँग्रेसी कडेन चलतालें. सो आमी काँग्रेसच्या लिडराक मेळटाले आनी काँग्रेसचे लिडर कोण युरी आलेमांव आनी एल्टन डी कॉस्टा हेंच्या कडेन आमचे टॉक्स चालू जाल्ले. सो बिकॉज कन्फ्युजन जावपाक जायना, मिसअंडरस्टँडिंग जावपाक जायना म्हणून आमी सुद्दां चॅनल ऑफ डिस्कशन हे सिंगल पॉयंट दवरलो, एकूच तेंच्याच कडेन डिस्कशन करपाचें म्हणून, आनी कोणा कडेन करपाचें ना. कित्याक फाल्यां दुसरें सांगतलो, तिसरो सांगतलो आनी आमकां ते कन्फ्युजन क्रिएट करपाक नासलें. आमकां हे लायन जाल्लें जाय आसलें म्हणून आमी जे डिस्कशन आसा ते ह्याच दोन मनशां कडेन आमी चालू दवरले. हें जातात एका दिसा आमकां न्यूज कळ्ळी की हे टॉक्स आतां चालू आसा. आमचे टॉक्स आमच्या सायडीन काँग्रेसी कडेन चालू आसा आनी विजयाचे तेंच्या कडेन चालू आसा. कित्याक आमच्या भितर काय विजयाचे आनी आमचे खंयसरूच सिटाचेर कॉन्फ्लिक्ट जावंक नासले. जे जाताले ते आमी गिव अप केल्ले, तेणी गिव अप करूंक ना, आमी गिव अप केल्ले. जेन्ना हे टॉक्स चालू आसले आमचे काँग्रेसी कडेन, तेचे काँग्रेसी कडेन, तेच्या सिटांक लागून आनी आमी आमच्या सिटांक लागून काँग्रेसी कडेन, तेन्ना आमकां न्यूज मेळ्ळी की जो काणकोणचो एक्स MLA आसा, डिफेक्टर आसा, इजिदोर फर्नांडीस, हेची एंट्री जाता म्हणून, खंय गोवा फॉरवर्डान एंट्री जाता म्हणून. जेन्ना आमकां ही गजाल कळ्ळी एंट्री जाता म्हणून, विजयाचे पार्टीचे जे ऑफिस बेरर आहा तांकां आमी फोन मारून रिक्वेस्ट केले की अशी आमकां न्यूज मेळ्ळ्या, प्लीज तुमी त्या डिफेक्टराक घेवं नाका, आमच्या अलायन्साची पाड पडटली, पांयां पडटा तुमच्या की तुमी हे डिफेक्टराक घेवन थंय ह्या अलायन्साची वाट लाव नाका म्हणून. लोक आमकां ट्रस्ट करपाचे ना. ह्या डिफेक्टरांनी आयज बीजेपीक पावरार हाडल्या, ह्या डिफेक्टरांनी आयज बीजेपीक स्ट्रॉंग केले आनी आयज जर गोंयची पाड बीजेपी घालता जाल्यार ह्या डिफेक्टरांक लागून म्हणून. आनी तेंकाच जर आमी घेतले जाल्यार कशें जातलें काय म्हणून आमी रातभर हेंकां रिक्वेस्ट करता. म्हाका दिसता 2 काय 2:30 मेरेन आमी हेंकां रिक्वेस्ट करता, बाबा घेवं नाका. आमकां हे पासून तेंच्यान सांगलें की आमी विजयाक सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण तो आयकना. कित्याक तेका प्रकाश नायकाक जिखोवपाक जाय, सॉरी प्रशांत नायकाक जिखोवपाक जाय आनी तो कसोच आयकपाक रेडी ना. तो पार्टीच्यान पयलींच्यान आसा आनी कितें आसा, फावंडर मेंबर म्हणून तेका ZP करपाची तेची इच्छा म्हणून तेणी डिफेक्टराक तो घेता म्हणून जाता. आमी सिंपल सांगलें की डिफेक्टर आसा, आमी क्लियर आमचो स्टँड करतले की आमकां डिफेक्टर नाका म्हणून. तो सांगता पळय आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणून डायरेक्ट विजयाक सांगता तुज्या पार्टी बेररांक कोण आसा पळय तांकां विचार की आमी कितले फोन मारले त्या राती, कितली तांकां रिक्वेस्ट केली ती, आनी पांयां पडले डिफेक्टर घेवं नाका म्हणून. आनी तुवें तुज्या मस्तेन त्या डिफेक्टराक घेतलो, तुवें डिफेक्टर घेताना आमकांय सांगूंक ना, काँग्रेसीकूय सांगता, तेंकां सांगला काय ना तें आमकां खबर ना. बट जे मनशां कडेन आमी उलयताले युरी आनी एल्टनाक, तेंकां तरी डिफेक्टर घेता म्हणून हेची म्हायती अजिबात नासली, तेंकां तरी हें खबर नासलें. तुवें डिफेक्टराक घेतलो, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, आमी आमचो स्टँड क्लियर केलो. कित्याक आमी जेन्ना ही अलायन्साचे टॉक चालू केल्ले तेन्ना क्लियर आसलें की आमी असल्या मनशांक घेवपाचे ना, डिफेक्टरांक घेवपाचे ना म्हणून. आनी आमी एक लोकांक नवीन पर्याय, नवीन ऑप्शन एक दिवया, क्लीन ऑप्शन एक दिवया म्हणून आमी थारायल्लें. पूण हे जेन्ना घेतले आमी आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आमी सांगलें की डिफेक्टर मान्य ना, डिफेक्टराक काडचो म्हणून. मागीर काँग्रेसीनूय आपली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, अमित पाडकरानूय सांगलें, युरी आलेमांवान दोगांयनी सांगलें की हांगा खंय तरी युती धर्म ब्रेक जाता आनी हो धर्म पाळपाक जाय आनी डिफेक्टराक हो डिफेक्टर मान्य ना, ते काडपाक जाय. मागीर सत्र जाले तयार, कोण युट्यूबर आनी कोणाक हाडून डिफेक्टराक आपूण कित्याक घेतला हे जस्टिफिकेशन आनी तेका डिफेंड करपाक चालू जालें की डिफेक्टर कित्याक इम्पॉर्टंट आहा, तो डिफेक्टर कसो न्हू हें सांगपाक जस्टिफिकेशन तयार जालें. आतां जेन्ना आमी अलायन्सान आसा, अलायन्स म्हणजे आमी सगळे वांगडा आनी एक, जेन्ना आमी युनिटी म्हणटा तेन्ना आमी सगळे एक.
तेन्ना डिफेक्टर एका पार्टीन घेवप म्हटल्यार तो दोनाय पार्ट्यांचो डिफेक्टर दोनूय पार्टी ताका एक्सेप्ट करता आनी तो दोनूय पार्ट्यांक तो डिफेक्टर एंट्री मारता अशें जाता. आनी हे आमकां नाका आसलें, कित्याक जे पाप डिफेक्टरांनी केला ते पाप आमकां लागपाक जायना म्हणून आमी आमचो स्टँड क्लियर केलो. काँग्रेसीनूय आपलो स्टँड क्लियर केलो. पूण हो विजय सरदेसाय आपल्या सेल्फिश ते पयलींच्या सिटाक लागून आनी फुडले आपले जे कितें विचार आसा, फुडले आपले जे कितें गोल आसा, जो बीजेपीन ताका दिला तो गोल कंप्लीट करपाक लागून तेणी हांगा ट्रायल चालू केली. डिफेक्टरांक घेवपाची ट्रायल चालू केली. दिस इज जस्ट अ ट्रायल. लोकांक सांगता दिस इज जस्ट अ ट्रायल. हे जावन तो काय आयकूंक ना. तेका घेवन प्रचार तेणी चालू केलो, मिटिंगे घेतले, सगळे तेणी चालू केले. हो एक भाग जालो. आनी आमी काँग्रेसी कडेन एवरी डे आमी तेंच्या लिडरां कडेन मेळटाले. एवरी सिंगल डे म्हाका दिसता असो एक दीस नासलो जे दीस आमी तांकां मेळोंक ना. रातच्या 10 मिटींग, 11 मिटींग, 12 मिटींग, 1 मिटींग, मडगांव मिटींग, पणजे मिटींग, केपें मिटींग, आनी खंय मिटींग आसा थंय वयताले आमी. आमची डोर टू डोर कंप्लीट करून वयताले. रातचे जाम जातालो जीव, पूण वयताले मिटींग. कित्याक अलायन्स जावपाक जाय म्हणून. अलायन्स जावपाक जाय म्हणून आमच्या सायडीच्यान आमी अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना म्हणून 100% आमचे दिले. तांकां सांगले, ताका सांगा विजयाक डिफेक्टराक काडा. कित्याक काडा? आमचे सोड, ज्या काँग्रेसीन तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला, जी काँग्रेस तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन फायट करता केस, आनी तेच मनशाक आयज विजय ह्या अलायन्सान हाडटा, म्हणजे ह्या काँग्रेसीन हाडटा. इनडायरेक्टली ह्या काँग्रेसीन हाडटा. हे काँग्रेसीक कशें मान्य आहा काय म्हणून विचारले. हे जावपाक जायना. आमकां प्रत्येक फावट एकूच उतर येयलें की डिफेक्टर आमकां नाका म्हणून विजयाक मेसेज धाडल्या म्हणून. फक्त एकूच मेसेज की आमी ताका मेसेज धाडल्या, पूण तेची एक्शन काय ना. एकूच उतर की आमी डिफेक्टर नाका म्हटला, पूण डिफेक्टर थंय सगळें आपलें काम चालू करिता. विजय तेच्या वांगडा भोवत आसा, तेजो कॅन्डिडेट तेच्या वांगडा भोवत आसा. जर काँग्रेसीक डिफेक्टर चलता आनी चलता आसलो जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं म्हटल्यार इजिदोर फर्नांडिसाचेर जे डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला पेटिशन तें फाटीं घेवपाक जाय आसलें. जेचेर तुमी केस घालता, जेका तुमी गद्दार म्हणटा, जेका तुमी डिस्क्वॉलिफाय करता म्हणटा, आनी तेच अलायन्सान तो दुसरो पार्टनर तेका घेता, म्हणजे ह्या अलायन्सान हाडटा, ह्या युनिटीन हाडटा, आनी तेका तुमी बेर करता, आनी ते तुमी सहन करता. हे कित्याक लागून? व्हॉट इज द मास्टर प्लॅन फॉर 2027? हो मास्टर प्लॅन इतलोच आसा, विजय सरदेसायच्या थ्रू सगळे डिफेक्टरांक, सगळे बीजेपीचे जे रागार जाल्ले लिडर आसा, हे सगळ्यांक पार्टेन घेवन अलायन्स करून जिखोवन हाडून परत बीजेपीक एमएलए विकपाचे षडयंत्र चालू जाल्ल्या. विजय सरदेसाय हो 2027चो मायकल लोगो. विजय सरदेसाय हो बीजेपीचो 2027चो मायकल लोगो जावन आसा. आनी काँग्रेसीन सिस्टमॅटिकली अलायन्स दवरला, सिस्टमॅटिकली भितर त्या इजिदोराक एंट्री दिला. कित्याक काँग्रेसीन डायरेक्ट येत जाल्यार बोवाळ पडटलो म्हणून तेका एंट्री ह्या विजयाच्या थ्रू तेंच्यान दिल्ली आसा. आनी लोकांक ते टेस्ट करिता, म्हणजे लोक सहन करता काय, हे सहन करून परते मतां पडटा काय. जर मतां पडली जाल्यार आनी भरपूर लायन येवपाची आसा डिफेक्टरांची. भरपूर लायन येवपाची आसा. बीजेपीचे जे लिडरांक टिकेटी मेळना ते खूब जाण आसात लायनी. आनी त्या सगळ्यांक घेवन विनिबिलिटीच्या नांवाचेर बीजेपी उडोवपाच्या नांवाचेर हांकां जिखोवन हाडून लोकांच्या सेंटिमेंटा वांगडा खेळोन, लोकांच्या इमोशना वांगडा खेळोन, एंटी बीजेपी जो मूड आसा तो घेवन हांकां जिखोवन परते बीजेपीक विकपाचो प्लॅन, मास्टर प्लॅन इज रेडी फॉर 2027. आमी 2022 सांगलेले मायकल लोगो गेल्लो तेन्ना दिस इज अ मास्टर प्लॅन, एमएलए विकपाचो, हे वयतले म्हणून आमी परते सांगता. 2027 हो प्लॅन काँग्रेसीन आनी विजय सरदेसायन चालू केल्लो. आता हे जाले सगळे डिफेक्टराचे जाले, चल्ला डिस्कशन चल्ले. मोदीक ह्या विजय सरदेसाय जे खोल्ले सीट तुमकां मुद्दाम दाखयता, हे खोल्लीम सीट 17 नंबर, हो 17 नंबर खोल्लीम सीट इज मार्क बाय आयएनसी. जेन्ना आमी डिस्कशन चल्लेले तेन्ना हे काँग्रेसीक घाल्ले, विजयान मार्क पासून करूंक नासले.
हे तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय. हांवें 17 नंबर जे सीट आसा खोल्ले, हे सीट वॉज क्लेम्ड बाय काँग्रेस. गोवा फॉरवर्डान क्लेम पासून करून आणले, इमेजीन. आणि त्या जाग्याचेर तो एक करोडपती कॅन्डिडेट हाडटा आणि तेका एंट्री करता, तेची एंट्री करता आणि तेका आपलो झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून आपल्या पेजीचेर डिक्लेअर करता. जे सीट काँग्रेसीन क्लेम केल्ले, जे सीट आमी काँग्रेसीक लागून सोडलेले, कित्याक आमचेय थंयसर भुरगे आसा, आमकांय तर 3000 मतां आसा ऑन एन एव्हरेज. आनी विजय सरदेसाय खोर्ली गांवांत आनी कुंभारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सुद्धा मत ना विजय सरदेसायचे, एक सुद्धा त्याचो कार्यकर्तो ना तेचे ब्लॉक. हो विजय सरदेसाय खोल्ले एक कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करता. जो ते दीस आमी एक व्हिडिओ पळयलो युट्यूबाचेर की तेचे लिंक्स आसा, ते तो व्हिडिओ दाखयता की ते जो लँड ग्रॅबिंग लागून एकटो भितर पडला त्याच्या वांगडा आसा, त्याच्या वांगडा फ्रेंडशीप आसा, हे सगळें दाखयता. जे लँड ग्रॅबिंगेचो पयसो हांगा ह्या खोल्ले सिटाचेर आतां लागपाचो आसा आनी ऑलरेडी लागला. जे गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, गोंयकारपण वाचोवपाचे गजाली करता, एनवायरमेंट वाचोवपाची गजाली करता, शेतां डोंगर वाचोवपाचे गजाली करता, जाल्यार ह्या कॅन्डिडेटाक थंय तिकेट गोवा फॉरवर्डाक कशी मेळटा. जेन्ना गोवा फॉरवर्डाचे एकूय मत थंय ना, ब्लॉक तेंचो ना, प्रेसिडेंट तेंचो ना, ब्लॉक प्रेसिडेंट ना, एक कार्यकर्ता ना, एक मेंबर, जाल्यार हे सीट जे काँग्रेसीक आमी सोडलेले त्या जाग्याचेर हो खोर्ले सिटाचेर विजय सरदेसाय आपलो कॅन्डिडेट कसो घालता आणि करोडपती कॅन्डिडेट इम्पोर्ट कसो करता, कित्याक करता. जी आमकां इन्फॉर्मेशन आसली थंय ते सीट जे आसा, आमकां जे आमी टॉक चालू आसले काँग्रेस लिडर तेंच्यांनी आमकां सांगलेले ग्लॅन तेका ते सीट प्रॉमिस जाला. तो तेंचो कॅन्डिडेट, तेणी सेव ओल्ड गोवाक लागून भरपूर काम केल्ले आसा. हेरिटेज ओल्ड गोवाची वाचोवपाक तेणे भरपूर काम केल्ले आसा आनी तेका लोकांचो थंय बरो सपोर्ट आसा. म्हटल्यार थंय 100% बीजेपी पडपाची चिन्ह आसली. ते खंय तरी डॅमेज करपाक लागून ह्या बीजेपीन विजय सरदेसायक सुपारी दिली आनी आपलो कॅन्डिडेट थंय घाल म्हणून सांगता. जे सीट 100% काँग्रेस जिखपाक शकताली म्हणून आमी थंयसर कॅन्डिडेट फायल करून फील करून नासलो, ना जाल्यार आमी डिमांड पासून करून नासलो. कित्याक हे डिस्कशना टायमार आमचे जाल्ले की हे सीट ग्लॅन आसा जाल्यार आमी सोडटले, बिकॉज तो थंय गांवांक लागून काम करता, गांवांक लागून एक्टिव्ह आसा. सेव ओल्ड गोवा कमिटीन फुडें थंयसर तो आपलें काम करीत आसा आनी आपली हेरिटेज, आपलो गांव वाचोवपाक वावरता. जाल्यार तेका ते सीट सोडपाचें म्हणून आमच्या भितर डिसायड जालें आनी आमी तेका काँग्रेसीक सीट सोडलेले. ते सीटाचेर हांगा मदींच येवन ब्लॉक नासतना, मेंबर नासतना, एक वोट नासतना हो कॅन्डिडेट विजय सरदेसाय उबो करता. कित्याक लागून, कोणाक लागून? हे फक्त आनी फक्त बीजेपीक लागून. तो काल सांगता व्हडल्या युनियन मिनिस्टराचो भुरगो थंय उबो रावता, चेडो उबो रावता आनी त्या चेड्याचेर आमी काय उलयना म्हणून. आमी उलोवपाची गरज ना, तुज्या अशी पोपट न्हू आमी. तूं पोपट, तूं उलोवपाक चड शाणो, तूं उलयता एक, एक्शन दुसरी आसता तुजी. आमी आमचे एक्शनीन प्रूव केल्ले की हे सीट काँग्रेसीक सोडपाचें आनी ग्लॅनाक जिखोवपाचो म्हणून. आमी आमच्या भुरग्यां वांगडा पासून मिटींग घेतलेली, भुरग्यांक पासून कन्विन्स केल्ले की हे सीट बीजेपीक उडोवपाक, श्रीपाद नायकाचे चेड्याक उडोवपाक आमी हे सीट सोडटले आनी 1 to 1 फायट जावनी आनी श्रीपादाच्या चेड्याक घरा बसोवनी म्हणून. तुवें कितें केलें? फ्रेंडली फायट. कित्याक? डोनेशन मेळ आसतले पार्टीक आनी दुसरे बीजेपीन डिक्टेट केला म्हणून. तेका लागून तुवें हांगा सीट घातला. सो तुका तरी श्रीपाद नायकाच्या चेड्याचेर, सिद्धेशाचेर उलोवपाक तुका रायटूच ना, तुका अजिबात रायट ना. तूं खंयच्या तोंडान उलयता? जे सीट जिखपाक आमी आसले, जे सीट आमी 100% जिखतले आसले, आमचे भुरगे पासून थंय काम करता आसले हे सीट जिखोवपाक, त्या सीटाचेर तुवें हाडलो आनी कॅन्डिडेट घातलो जो पयशांचो फार करीत आसा. जे क्लोजनेस लँड डिलरांक भितर पडला त्याच्या वांगडा आसा म्हणून तेजी युट्यूबार व्हिडिओ येयल्लो आसा. आनी तूं आमकां सांगता आमी उलोवंक ना काय म्हणून. ते जाल्या उपरांत मागीर 12 नोव्हेंबराक, म्हाका दिसता 20 नोव्हेंबराक शिरोडा सीट, जे सीट विजय सरदेसाय कडेन नासलेंच, शिरोडा आतां 7 नंबर पळय, 7 नंबर शिरोडा सीट हे मदलो टिक मार्क आसा, दॅट इज फॉर आरजीपी. हे विजय सरदेसायन क्लेम करूंक ना.
आता मोदी कितें स्टोरी जाली ती तुमकां सांगता. हे मोदी स्टोरी जाली आमी क्लेम करताले आनी आमी आमचे आनी काँग्रेसच्या भितर हे चलताले की ते काँग्रेसूय क्लेम करताले, तेंच्यांनी मागीर सांगले की आमी आमकां जाय आमचे बूथ आयकना आनी आमचे डिस्कशन चलताले. सो तेन्ना विजय सरदेसायन हाडले आनी मोदी आपलो थंय नाल्ल फोडलो. ते कुसलेले नाल्ल फोडपाची एका संवय जाल्ली आहा. तो कुसलेलो नाल्ल थंय शिरोड्या व्हरून तेणी फोडलो. तेणी नाल्ल फोडलो आनी शिरोड्या सिटाचेर आपलो क्लेम हाडलो. जे सीट हेका नाका त्या सिटाचेर तेणी हाडले. शिरोड्या सीट ह्या जाग्याचेर आरजीचो प्रेझन्स आसा. 5,000 आमची असेंब्लीची मतां आसा. आमचे स्ट्रॉंग टीम आसा. तो काल सांगता की आमी शिरोड्या सुभाष शिरोडकर आपल्या चेडवाक दवरता आनी गोंयची सगळ्यात व्हडली पार्टी हेचेर काय उलयत ना म्हणून. तुका कितले व्हिडिओ दाखोवंक ज्या जाग्याचेर आमी सुभाष शिरोडकराच्या फॅमिली राजाचेर उलयला, कितले व्हिडिओ दाखोवंक. तुजी कॅन्डिडेट आनी तुजो जो ब्लॉक तूं म्हणटा पळय तो सुभाष शिरोडकराच्या फॅमिली राजाक लागून कितें झगडला पळय तो दाखय. आमी दाखयता की आमचे भुरगे, आमचे रेव्होल्युशनरीज ग्रामपंचायतींत वचून त्याच्या फॅमिली राज त्याची जी भाव आनी म्हाका दिसता भाभी कोण वॉटेवर कोण आसा पंचायतीन त्यांच्या अगेन्स्ट आमी कितले झगड्यो केला, आमी कितले प्रश्न मांडला, आमी कितले केसीस घेतला. आमच्या भुरग्यांक थंय मारहाण जाल्ली आसा, आमच्या भुरग्यांचेर केसीस जाल्ले आसा, आमच्या भुरग्यांनी हे इश्यूज रेज केल्ले आसा. कोडार पासून करताना आमी त्याचे फॅमिली राज वयर काडले आसा आनी प्रत्येक दिसा आमी त्याचे फॅमिली राज वयर काडटा उलयता. आनी तूं सांगता पोपट हो की आमी कांयच उलयना म्हणून. म्हणजे पोपट कसो बीजेपी सांगता ती डायलॉग थंय येवन मारा फक्त ते डिलिव्हरी बरी करता म्हणून तूं. आनी तूं सांगता आपूण थंय कुंभार जेव्हा तियात्र करूंक वचना. तूं तियात्रच करूंक वयता. तूं नाटकी, तूं मनीसूच नाटकी फोटींग. तूं तियात्रच करूंक थंय वयता आनी दुसरें कांय ना. थंय बीजेपीक जिखोवपाक सिद्धेशाक जिखोवपाक तूं परतो परतो कुंभार जेवा वयता. कित्याक एक युनियन मिनिस्टराचो चेडो थंय शेणलो जाल्यार ताका बीजेपीक लज जातली म्हणून तूं थंय वयता वोट स्प्लीट करपाक. आनी ग्लेना आसलो मनीस जो चर्चीक लागून थंय सेव वाचयता, सेव ओल्ड गोवाक लागून वाचयता. चर्चीची हेरिटेज जी आमची आसा ओल्ड गोवाची हेरिटेज ती प्रोटेक्ट करपाक वावरता. त्या मनशाक सायडलायन करपाक, त्या मनशाक उडोवपाक, तेची मतां फोडपाक तूं थंय वावरता. आनी प्रत्येक फावटी येयल्ले दीस कुंभार जे वचून खोल्ले वचून मरता आनी तियात्रां करता, नाटकां करता. जेन्ना आमी पयलेच दिसा मिटिंगेक बसलेले ते तुमकां सांगता. पयलेच दिसा जेन्ना मिटिंगेक बसले ही सिटां जाली तेन्ना डिसायड जाले की 5 सिटां आमी डिक्लेअर करपाची प्रत्येकान. काँग्रेसीन 5, गोवा फॉरवर्डान 5 आनी हो विजयाचो फॉर्म्युला 5-5-5. म्हणजे कितें जाला तो 1.5% घेवन तो आयज आमकां इक्विवेलंट टू काँग्रेस एंड आरजीपी तो इक्वल आपणाक दवरपाक सोदता. म्हणजे ताका खंय तरी कमीपण येता की आपले फक्त 1.5% वोट शेअर आहा म्हणून. 2017 पार्टी जाल्ली 16-17 ती आजून मेरेन 1.5% अडकून आसा पळय हे ताका हट जाताले म्हणून तो 5-5-5 तिगांचे म्हणून तेणी हे केल्यान. दॅट वॉज ऑल्सो एग्रीड की आमी करया म्हणून. पूण कशें पयली सीट शेअरिंग कितें आहा तें फायनल जावनी मागीर वांगडा सगळ्यांनी डिक्लेअर करपाचें म्हणून डिसायड जाल्लें. कॅन्डिडेट सगळे वांगडा डिक्लेअर करपाचे प्रत्येक एका प्लॅटफॉर्माचेर. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स थंय आसतले, प्रेसिडेंट थंय आसतले आनी ते आमी डिक्लेअर करतले म्हणून डिसायड जाल्ले. बट ह्या विजय सरदेसायन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक चालू केले. खोर्ले केले, शिरोड्या केले, मया केले, कारापूर केले, धारगळ केले. प्रत्येक जाग्याचेर तेणी आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तेणी चालू केले. आनी तो सांगता की आपणाक जिखपाक जाय म्हणून आपूण आपले कॅन्डिडेटांक डिक्लेअर करतना तांकां काम करपाक टायम दिता. म्हणजे तुका जिखपाक जाय आनी आमकां कितें अलायन्स पार्टनरांचें कितें. आमी युती धर्म धरून रावला. आमचेय कॅन्डिडेट रेडी आसले, आमचेय भुरगे तयार आसले, फायनलायज आसले. आमी कित्याक डिक्लेअर करचें न्हू. आमी फक्त रावले की अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना, युती धर्म आसा तो तुटपाक जायना म्हणून आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक घरा बसून दवरले. आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक डिक्लेअर करूंक ना. आणि तू तुझ्या कॅन्डिडेटांक थंय कुसलेले नाल फोडून तुवें तेंचो प्रचार चालू केलो, तेंचे पोस्टर भायर मारपाक आउट केले, पेजीर डिक्लेअर करपाक चालू केलो. म्हणजे तू एकटोच शाणो. अरे जाय थंय तू भाटकार व्हडलो पूण शाणो समजो नाका जिवा. तुका कितें दिसताले. आनी ह्या विजयाचे आनी एक उतर सांगता जे सगळ्यांक कळपाक जाय आनी काँग्रेसीकूय कळपाक जाय. ह्या विजयान म्हाका सांगलेलें विजयान ना म्हणपाचें. आयज हांव ऑल आउट वयता हेच्या अगेन्स्ट. कित्याक हो फोटींग मनीस हेच्या वांगडा एलायन जावन हेच्या कडेन वांगडा सुद्दां रावन एक लायफाचो सगळ्यात व्हडलो बॅड फेस मानतलो हांव.
त्या फोटिंग मनशाकडे हेनी आमकां सांगलेले तुम्ही आणि आम्ही मेळोन काँग्रेसीक पांया कडेन हाडया आनी तांकां आमची आसा मागणी आहा पळय ते मान्य करूंक लावया म्हणून हो आमकां यूज करपाक सोदतालो कित्याक हो 1.5% वोट शेअर हो आमकां यूज करून काँग्रेसीक पांया कडेन हाडपाक सोदतालो हो विजय सरदेसाय आयज मिटींग हे घेता पळय डिक्लेअर करता पळय हो आमकां आरजीक यूज करपाक सोदतालो ह्या बहुजनांच्या भुरग्यांक यूज करपाक सोदतालो ह्या सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांक ज्यांच्यानी पार्टी वयर काडल्या तांकां यूज करपाक सोदतालो हो भाटकार हो विजय काँग्रेसीक पांया कडेन हाडपाक काँग्रेस हेच्या पांया कडेन येयना न्हू कित्याक काँग्रेसीन सीट घातलेलो पडलो हेचे अस्तित्वच उरपाचें ना पार्टी सोड होच गायब जातलो हो आमकां यूज करून आनी सिटां घेवन दुसऱ्यांक कोणाक इम्पोर्ट करून आपली स्ट्रेंथ वाडोवपाक आरजीक यूज करपाचो फूल मास्टर प्लॅन ह्या विजयान तयार केल्लो पूण आमी इतले मूर्ख न्हू आमच्या कडेन पयशे नासात पूण अक्कल आहा गेली 8 वर्सां आमी लोकां वांगडा वावरता लोकां वांगडा रावता प्रत्येक लिडराक पळयता ऑब्जर्व करता तुकाय आमी ऑब्जर्व केलो तुजी नाटकां पळोवपाक चालू केली आनी तूं आमकां सांगता आमची सिटां व्हरून तूं काँग्रेसी कडेन दितलें तूं रे कोण आमची सिटां बार्गेन करपी काँग्रेसी कडेन तूं कोण तूं एजंट जशें आरटीओ सकयल बसता तसलो एजंट तूं 500 रुपयाचो आमची सिटां व्हरून दिवपाक फायल व्हरून दिवपाक आमकां कळना डायरेक्ट वचोन कसलो एजंट रे तूं अरे एक आमी ह्या भुरग्यांनी ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी पार्टी केली आनी 10% वोट शेअर काडून दाखयले तूं अजून 1.5%रूच अटकला हो इगो हट जाला तुजो आनी तुजो मेजर इगो कित्याक हट जाला जाणा दुसरो बहुजन समाजाचो लिडर युरिया आलेमाव हेच्या कडेन तुका बसचें पडटा म्हणून तुजो इगो हट जालो आनी कांय न्हू ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांकडे बसपाक तुजो इगो हट जातालो म्हणून तुका अमित पाटकार जाय आसलो आमकां हे सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांक यूज करून आपले स्ट्रेंथ वाडोवपाक सोदतालो भाटकार हो विजय हो पोपट हेंकां कितें दिसता हे पयलींच्यान पॉलिटिक्स करीत येयला म्हणून हेंचे हे डर्टी पॉलिटिक्सान आरजी भितर हे जातली आनी आरजी कडेन पयसो ना न्हू म्हणून सांगता ते आयकतले हेंच्या कडेन पयसो घेवन आमी सिधा कंटेस्ट करतले म्हणून हेका दिसलेले की आमी जाय तेचे गजाली आयकतले म्हणून पयशांक लागून नाल्यार हेच्या पॉलिटिकल मायंडाक लागून तुजो पॉलिटिकल मायंड तुजो सायडीक दवर आमी विदाउट पॉलिटिकल मायंड 10% वोट शेअर घेतलो लोकसभेक जेन्ना तुमचो आख्खो वेव तुमच्या सायडीन आहलो काँग्रेस आनी बीजेपी तेन्ना सुद्दां आमचो 7% वोट शेअर रिटेन केलो नॉर्थ गोवाची आमची वोट्स आदी रिटेन केली कापासतात आमी दवरल्या हे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी ह्या क्रांतिकाऱ्यांक तूं सांगता ओरिजिनल क्रांतिकारी तुजो प्रशांत नायक कोणाक टॉन्ट मारता ओरिजिनल जाल्यार भाड्याचो डिफेक्टर तुका लागचो नासलो ताका जिखोवपाक आनी तूं व्हडलो स्मार्ट पॉलिटिशियन मरे तुज्या कडेन कापासता ना मरे गोंयकारवादी मरे तूं जाल्यार गोंयकारवादी डिफेक्टर कित्याक जाय रे प्रशांताक जिखोवपाक जिखय मरे वचोन कापासता जाल्यार जिखय मरे आसलो तूं प्रशांताक वचोन व्हडलो राजकारणी मरे तूं भाशणां ठोकता मरे तूं गोंयकारवादी गोंयकारपण कित्याक जिखना तुज्या गोंयकारपणाच्या कुस्ताचेर प्रशांत नायक कित्याक जिखना कित्याक जिखना तूं फटींग मनीस तुज्या कडेन कोणूच ना तुज्या वांगडा कोण जॉयन जाल्ले पळय सगळ्या अलायन्साक लागून जॉयन जाल्ले जे मनीस तुज्या जॉयन जाल्ले पळय फक्त अलायन्स आसा म्हणून जॉयन जाल्ले आनी तुकाय खबर आसले की अलायन्स जातली तेन्नाच तुज्या वांगडा कोण तरी येतलो म्हणून तुका खबर आसले म्हणून तुवें अलायन्स करपाक तूं फुडें सरला आनी कित्याक ओरिजिनल क्रांती कसलो ओरिजिनल क्रांतिकारी ओरिजिनल आसात तो पूण ओरिजिनल क्रांतिकारी जिखोवपाक डिफेक्टर लागता ही लज तुका आनी तोंडान सांगता आनी वयल्यान आमकां ताका जिखोवपाक जाय म्हणून कापासतात दवर थंय ग्रावंडार वचून काम करपाक 4 घरां भोंवपाक कापासतात दवर ते भाड्याचे बैल म्हणटा पळय भाड्याचे बैल घेवन राजकारण करूं नाका सगळे भाड्याचे बैल खंय आसा तुजे युनिट खंय आसा तुजे ब्लॉक भाड्याचे बैलांक घेवन आयज तूं झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सोदता आनी 10-10-30 रेशो दिता अरे तूं कोण रे रेशो दिवपी 10-10-30 आमी 10% वोट शेअर घेतला आमी 10 आनी तूं 1% घेतला तो 10 कितें आसा तुजे ब्लॉक खंय आसा तुजे ब्लॉक मोया आनी मांद्रे तुवें गेल्या फावटी कंटेस्ट केल्ले गोवा फॉरवर्डाक युतीचेर काँग्रेसच्या युतीचेर तुवें हें केल्लें कितें केलें कितली मतां पडली तुका पडली मोया 4,500 आनी आमकां युती नासतना 3,800 पडली मांद्रे तुका पडली 1,600 आमकां पडली 1,300 युती नासतना आनी कसले गजाली सांगता तूं तुका युती काय ना पडो तुका पडला बीजेपीचो प्लॅन आनी दुसरे म्हटल्यार तुका पडला ते तुजे फातोड्डाचे सीट ह्या विजयान प्रत्येक क्षणाक एवरी टायम युतीचे जे रूल्स आसा आपले कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर केले
डिफेक्टर पयलीं त्यांनी घेतले, हे सगळे त्यांनी ब्रेक करीत रावलो आणि हे प्रत्येक गजाल एव्हरी सिंगल डे आम्ही काँग्रेस लिडरांकडे दवरताले, युरी आनी एल्टनाकडे ते व्हरून थंय घालताले, सगळे जाताले. हे जावन सगळे फायनल जाले. मागीर एक दीस आमची मिटींग जाली, युरी आलेमांव आमकां इमर्जन्सी मिटींगेक आपयले. आमी म्हाका डोर टू डोराक खंय तरी आसले आनी आमची मिटींग चालू आसले. ते जावन आमी रोखडेच पणजे येयले. विरेश आपल्या सायडीच्यान येयलो, हांव आमच्या सायडीच्यान येयलो आनी एल्टन आसलो, कार्लोस आसलो दिसता ते गेले तेंची मिटींग जावन आनी आमी पावले मातशे 12-12:30 कितें तरी जाली. तेन्ना युरी आसलो आनी अमित पाडकर आसलो. आतां हे सगळें जालें. बसपाक आमी बसले मिटींगेक जशे आमी बसले. आतां पळय आं, हे लक्षांत दवरा, हे लोकांक सगळ्यांक सांगता, आमकां जर अलायन्स नाका जाल्यार आमी एवरीडे झक मारीत केप्यां, मडगांव आनी खंय वचपाचे नासले, रातभर मिटींगेक येवचे नासले. आमी आमच्या सायडीच्यान युती दवरपाक फूल प्रयत्न केलो आनी फूल प्रयत्न लास्ट मेरेन दवरलो. ह्या मिटींगेक अमित पाडकर सांगता आमकां, बसला मिटींगेक, सगळें आतां फायनल जाला, सिटां बीन हेच्या पयलीं फायनल जाली, आमकां दिल्या, हें केलां म्हणून सगळें जालें. अमित पाडकर सांगता की 3 सिटांचेर खंय गाडी अटकला. मदीं जाता ही गाडी, आतां सगळें जालें, सगळें स्मूथ चलता, मदीं 3 सिटांचेर खंय प्रॉब्लेम जाला. आतां खंयची 3 सिटां? सेंटाक्रूज, शिरोड्या आनी अंजुना. एव्हरीथिंग इज क्लियर. पयलीं लक्षांत दवरा, लोकांक सगळ्यांक सांगता, हे सगळें क्लियर जाल्लें. आमच्या भितर, टॉक्सा भितर, तेंच्या भितर क्लियर जाल्लें. तेंच्या मिटींगेन क्लियर जावन आमकां मेसेज येयल्ली की दीस सीट्स आर क्लियर फॉर यू. आरजीक लागून क्लियर आसा, शिरोडा हे आनी ते. ही सिटां क्लियर आसा म्हणून सांगले. ही क्लियर आसतना अमित पाडकर आमकां सांगता, ह्या 3 सिटांचेर म्हणटा, दोळ्यान दोळे घालिना, दोळ्यान दोळे घालिना आमच्या, पूण सांगता तो 3 सिटांचेर प्रॉब्लेम जाला. म्हणल्यार कसो प्रॉब्लेम जावपाक शकता? जेन्ना सगळें क्लियर जाला, आमच्या ह्या 3 सिटांचेर प्रॉब्लेम कसो जावपाक शकता आनी कसो जालो? ना म्हणटा आमी 1-1-1 करया. शिरोड्या सीट विजयाक दिवया, अंजुनाक तुमी घ्या आनी सेंटाक्रूज आमी घेता म्हणटा. आयका, सेंटाक्रूज काँग्रेसीक दवरून न्ही, शिरोड्या विजयाक दिवया आनी अंजुना आहा ते तुमी दवर. जी सिटां आमकां लागून क्लियर जाल्ली, ती सिटां मदींच परती रिएक्टिवेट कोणी केली, हो एक प्रश्न पडटा. आमी ताका दुसरें विचारलें, डिफेक्टराचें कितें? आमकांय डिफेक्टर नाका. म्हणलें विजया कडेन उलयलो तूं? ना, ताका सांगलां म्हणून. हांवें म्हणलें डिफेक्टर आसा जाल्यार अलायन्स जावपाक शकना, डिफेक्टराक भायर मारचो पडटलो. कित्याक गोंयकारांक आयज कोणान ह्या डिफेक्टरांक घातला आनी तीच प्रथा फुडें चलतली आनी डिफेक्टर करून गोंयकार परतो पिसो जातलो, जी विनेबिलिटीच्या गजालीचेर वयतलो आनी परते हे एमएलए सगळे आहा ते बीजेपीक वचोन बीजेपीचो सरकार घडयतले म्हणून आमी तांकां क्लियर कट सांगलें. आमी सांगलें नथींग डुईंग, डिफेक्टराची केस तूं फायनल कर, आमकां कळय आनी ह्या सिटाचें कितें आहा आमी आमचे सेंटाक्रूज सीट आमकां तुमी प्रॉमिस केल्ले, दिल्ले. शिरोड्या सीट विजयाक केन्नाच नासले, तिणी आपले फोर्सफुली थंय घातला आनी हो जर 1.5%ाचो जर हो लिडर, 1.5%ाचो हो लिडर 1.5%, हो 1.5% आमकां डिक्टेट करतलो थंय सिटां घालून आनी कुसलेले नाल फोडून, हेची लायकी आसा आमकां डिक्टेट करपाची? काँग्रेसीक करीत, कित्याक तेंचें कितें गठबंधन आहा तें तेंकां खबर आसतलें ह्या दोनाय भाटकारां मदीं, पूण आमच्या कडेन तरी ना न्हू. हेनी ते स्टार्ट केले. हें जालें सगळें बरें क्लियर. फुडें सगळें फायनल जालें, डिसायड जालें. मागीर एक मिटींग जाली, आमकां मिटींगेक आपयले. तो इम्पॉर्टंट गजाल आसा, सगळ्यांनी मातशी प्लीज आयका. एक मिटींग जाली, आमकां मिटींगेक आपयले. त्या मिटींगेक ठाकरे आसलो, निंबाळकर आसली, गिरीश चोडणकर आसलो, एमएलए एल्टन वाज आसलो, एल्टन डिकोस्टा आसलो, युरी आलेमांव आसलो आनी एमके शेख सर आसलो. हे सगळे जाणां आमी 3 जाण आसले. ही मिटींग जाली. ह्या मिटींगेक हे डिस्कशन सगळ्यांनी मुद्दाम आयकपाक जाय. जे आयज हाय कमांड म्हणटा,
आमी आमची जे डिस्कशन आसले ते दोनूच पॉइंटांकडे दवरलेले. युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा यांच्याच कडेन आमचें फुल डिस्कशन चलतालें, कित्याक आमकां ते कन्फ्युजन आनी मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट करूंक नाका आसलें म्हणून. आनी ते तो स्टेचर दवरता, ती कॅपेबिलिटी दवरता डिस्कशनाची. आनी हेंय सांगता बिकॉज ऑफ देम, त्या दोग जाणांक लागून हें डिस्कशन इतल्या लेवलाचेर फुडें पावलें. तेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान 100% एफर्ट केलो हे अलायन्स टिकोवन दवरपाक. प्रत्येक क्षणाक तेंचेर हो पासून आरोप लागलो की ते आरजीक लागून थंय वचून झगडटा, आरजीक लागून ते झगडनासले, ते हे अलायन्साक लागून झगडटाले. हे अलायन्स टिकोवन दवरपाक लागून झगडटाले. आनी जें उतर दिलां आरजीक, तेंच्यांनी येवन जें उतर दिलां ऑन द बेजीस ऑफ तेंचे मिटिंग्स, जें उतर दिलां तें उतर टिकोवन दवरपाक लागून तेंच्यांनी लास्ट मेरेन प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी खंयसरूच आपले उतर म्हणटा ते ब्रेक करूं. ते मिटिंगेक ते सगळे जाण उलयले. तेंच्यांनी आमकां क्लियर कट सांगले, ठाकरेन सांगले की तुमची 13 सिटां ही क्लियर जाल्ली आसा. दॅट इन्क्लुड्स शिरोडा, दॅट इन्क्लुड्स अंजुना, दॅट इन्क्लुड्स सेंटाक्रूज आनी बाकीची 10. ही 13 सिटां आउट ऑफ 50 आरजीक लागून क्लियर जाल्या म्हणून. सो वी आर रेडी टू गो. आमी हे अलायन्स करपाक शकता आनी अलायन्स जावचें. तेन्ना एक तेंच्या लिडरान इशू रेज केलो कोगोचो. आमी सिंपल सांगले की हे इलेक्शन हे पॉलिसीचेर ना, हे इलेक्शन आमकां अलायन्स टेस्ट करपाचें आसा, अलायन्स ट्राय. सो आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे आसा ते आमी सध्या फुडें व्हरना, कित्याक लोकांक जाय अलायन्स जाल्ले. सो ते कित्याक आतां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमी पॉलिसीचो जो भाग आसा तो आमी 2027च्या इलेक्शनाक आतां रोखडोच चालू करया. झेडपी इलेक्शन जाल्या उपरांत आमी सांगलें. सो तेंकां ते मान्य जालें. ही 13 सिटां आमकां दिल्या उपरांत सगळें जालें. मागीर आमी तेंकां सांगलें डिफेक्टराचें कितें. तेन्ना ठाकरेन आमकां सांगले की डिफेक्टर आम्हाला चालत नाही, डिफेक्टर आम्हाला चालणार नाही. म्हणजे आपणाक डिफेक्टर चलना, डिफेक्टर आमकां चलचो ना. आणि डिफेक्टरला जर घेतलं तर पूर्ण अलायन्स मध्ये बिघाड होणार, म्हणजे फुल अलायन्स आसा ते खंय तरी तुटतलें म्हणून या तेंच्या ठाकरेन आमकां सांगलें. मागीर हे डिसायड जालें. तेणी विचारलें तेंकां की तुमी विजयाक वचून कोण पर्सनली मेळ्ळा. तेंच्यांनी सांगलें की आमी तेंकां उलयला, तेच्या कडेन उलयला फोनार, हे ते गजाल जाले. तेणी सांगलें की फाल्यां सकाळी 10 सुमार तुमी वचून थंय उलोवपाचें विजया कडेन. तो अलायन्स तो डिफेक्टर काडटा काय ना ते फायनल करपाचें. जर तो काडिना आनी जर तो आयकना जाल्यार 37 आनी 13 ही सिटां कंटेस्ट करपाची. 37 काँग्रेस आनी 13 आरजी हे फायनल जालें. आनी तेच्या पयलीं डिस्कशनान हे फायनल आमचें डिस्कशन चलतालें की डिफेक्टर जर विजय काडिना जाल्यार कितें करपाचें. सो तेन्ना हें डिस्कशन चलतालें की 37 13 वचपाचें. आमकां विचारलें की विजयाची जी 7 सिटां आहा ती तुमकां जाय, ही सिटां तुमकां घेवपाक जाय, तुमी करतले कंटेस्ट. आमी सांगलें तुमकां जाय तुमी करा, तुमकां जर दिसता तुमचो कोण ना जाल्यार आमकां तुमी दिलें चलता, आमचे भुरगे आसा तयार. आमी तेंकां एक क्लियर कट सांगलें. म्हणलें आमकां अलायन्स जाल्लें जाय, आमकां हांगा सिटांक लागून आमी येवंक ना. पूण आमची जी आसा इतली 50 फक्त 13च आमी मागलेली आसा. स्टेट लेवल पार्टी आमी तुमकां लागून सालसेट सोडले आख्खे फूल. आमी तुमकां लागून काणकोणा तालुका सोडलो. आमी तुमकां लागून केपें तालुका सोडलो. आमी तुमकां लागून बिचोली तालुका सोडलो. आमी तुमकां लागून सत्तरी तालुका सोडलो. आमी तुमकां लागून बोरमुगांव तालुका सोडलो. आमी तुमकां लागून सांग्या तालुका सोडलो. हे जेन्ना आमी सगळे तुमकां सोडला तेन्ना इट इज आवर रायट. आमची 13 सिटां आमकां मेळपाक जाय. आनी दॅट वॉज क्लियर्ड. स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपलो प्रेझन्स आसलेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना इतले तालुका सोडटा, हेचो मिनींग कितें की आमकां अलायन्स जाय, आमकां अलायन्स जाय आसलें म्हणून आमी इतले कॉम्प्रोमायज आनी सॅक्रिफायस केले. सालसेटच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची 3,500 प्लस मतां आसा. कोलवा सिटाक लागून गोवाळ जालो. कोलवा सीट आमी घातलेले. कोलवा सीट तेंच्यान सांगलें ना, हे ना ते ना, आमकां एकूच कित्याक घालता, हे ते सगळें जालें. आमी आमच्या भुरग्यांक हांगा ह्याच जाग्याचेर, ज्या जाग्यार प्रेस पडला त्या जाग्याचेर बसोवन रातच्या 12 एकाक आमी मिटींग घेवन त्या भुरग्यांक समजयलें. आमचे भुरगे अंडरस्टँड जाले आनी आमी कोलवा सीट पासून तेंकां दिली. आनी अशी कितलीशीच सिटां ज्या जाग्याचेर बोवाळ जालो सगळ्या भुरग्यांक हांगा आपोवन आमी हे केलें. आमी त्या टायमाचेर प्रेसाचे फोन पासून घेयन आसले. म्हणून हेच्या पयलीं हांवें चूक मागला, परतून एकदां सॉरी म्हणटा की आमी फोन घेयन आसले. रिजन सिंपल की आमकां हे अलायन्स ब्रेक जाल्लें नाका म्हणून. ज्या दिसा काँग्रेसच्या लिडरांनी बोवाळ घाल्लो त्या दिसा सुद्दां हांवें व्हिडिओ काडून सांगलें भुरग्यांक की कोणेच कसले स्टेटमेंट दिवचे न्हू, व्हिडिओ काडचे न्हू.
आता हे सगळे जेन्ना आमी इतले सोडटा ह्या काँग्रेसीक आनी ह्या विजयाक दोगांकूय, तेन्ना आमकां अलायन्स नाका म्हणपाक ह्या पोपटाक हे विजय सरदेसायक कसलोच रायट ना. हो फटींग, हेचे रोगातूच फटींग आहा. ते कितले डायल्यूट केले, कितले जर ते रिफिल्टर केले न्हू, ते फिल्टर जावपाचें ना असलो मनीस हो फटींग. हो आमचेर घालता आमी अलायन्स ब्रेक करपाक. अलायन्साचे युती तुवें तोडला डिफेक्टराक घेवन, कॅन्डिडेट तुजे डिक्लेअर करून, तुका दिवंक नासलेल्या जाग्यांचेर कॅन्डिडेट घालून, आनी तूं लोकांक सांगता. ते काडटा, दिल्ली ट्रिपूय काडटा, मातसो राव. हे सगळें जालें, आमकां फायनल केलें. तेंच्यांनी फायनल केलें की जर विजय आयकना 13-37 सिटां घेवन आमी फुडें वचपाचे आनी वी आर रेडी टू गो. आरजी आनी काँग्रेस हे दोगूय जाणांनी आमी अलायन्स फुडें व्हरपाचें. फायनल जालें. नेक्स्ट डे तेंचे आनी थरले की 10 सुमार ते मेळटले आनी 3 सुमार आमी आमच्या अलायन्साची प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. पळय हे आतां कोणा कडेन डिक्लेअर जाता, डिसायड जाता. फूल तेंचो हाय कमांड आनी मेन तेंची जी कमिटी आसा, त्या मिटिंगेक कोण एबसंट आहा? अमित पाडकर, पार्टी प्रेसिडेंट इज एबसंट. आनी तेंच्यांनी आमकां हें सांगलें की ताका आपयल्लो, तो येवंक ना. आतां कित्याक येवंक ना, तो कोणा वांगडा गेल्लो, कितें करी तें ताका खबर आसतली. पूण अमित पाडकर त्या दिसा मिटिंगेक येवंक ना. आता हे सगळें फायनल जालें. 3 प्रेस कॉन्फरन्स आमी रावला. आतां 3 प्रेस कॉन्फरन्स हांव फोन मारलो 3 प्रेस. तेंच्यान सांगलें ना, विजयान सांजचें आपयला. सांजचें जालें. सांजचें परतो आमी राती फोन मारलो. तेंच्यान सांगलें विजय आयकपाक तयार ना. हांवें म्हणलें आयकपाक तयार ना जाल्यार आमी या, हे डिसायडेड आमी 13:37 करुया, प्रेस कॉन्फरन्स घेवया आनी या फुडें. हें करतात रोखडेच 4-5 ब्लॉक काँग्रेसचे जिते जाता आनी काँग्रेस ऑफिसान वचून बोवाळ मारता आनी कोण तरी मिडियाक आपयता, मिडिया सगळे कव्हर करता. आमच्या ऑफिसान हांगा बोवाळ जाला, आमच्या ऑफिसान हांगा मिटिंगे जाला, आमच्याय भुरग्यांक आमी कन्विन्स केला, आमच्याय भितर तू मैमे जाला. बट आमी केन्नाच मिडियाक आपोवंक ना. एक दीस मिडिया हांगा येवन बसलेली पासून तेंकां पासून आमी सांगलें 3 वरां आमची मिटिंग चलता, तुमकां आमी आपयता. आमी तेंकां आपोवंक ना. कित्याक आपोवंक ना? कित्याक आमकां ते खंयच्याच भुरग्या कडल्यान रॉंग स्टेटमेंट वचपाक नाका आसले, नाजाल्यार आमकां दाखोवपाक नाका आसले की बाबा आमच्या भितर झगड्यो चल्ला हे सीट शेअरिंगेक लागून आनी कितें. ते आमच्या भितर आमी सॉल्व केलं. तो दॅट वॉज अवर इंटरनल मॅटर. बट इंटरनल मॅटराचो ड्रामा आनी शो करपाचें कारस्थान थंय काँग्रेस ऑफिसान जालें. 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी येयले आनी आजी वांगडा आमकां अलायन्स नाका, हे नाका, ते नाका म्हणून बोवाळ मारपाक लागले. सो हेच्या वयल्यान सिद्ध जाता की अलायन्स कोणाक नाका, आरजीक नाका म्हणून हांवें जो मारता पळय पॉयंट, आयज अलायन्स ह्या काँग्रेसच्या ब्लॉकांक नाका आनी ह्या प्रेसिडेंटाक नाका. कित्याक प्रेसिडेंटाक नाका तें सांगता. ज्या दीस मिटींग जाली ठाकरे वांगडा त्या दीस प्रेसिडेंट एबसंट रावलो. ते सोड. आनी एक मिटींग आमी थारायली एल्टनाच्या हॉटेलाचेर. आमी आमची डोर टू डोर सगळी कामां सोडून आमी 1:30 सुमार एल्टनाच्या हॉटेलार पावले. अमित पाडकर ते दिसा खंय गेलो, ते कुट्टाळे ते हे चलताले, कितें ते ट्रॅकाचे चलताले, थंय गेल्लो डबल ट्रॅकिंगेचे. आनी विजय सरदेसायक वांगडा घेतलो. थंय तेंचे कितें तरी ते गेम प्लॅन आमकां कळ्ळो की हे दोगूय जाण वांगडा कशे. जो विजय सरदेसाय विचारतालो की तुमचो प्रेसिडेंट सारको आसा मरे काय बीजेपी विकतालो, तो आनी दोगूय वांगडा येयले ते मिटिंगेक. तेणी तेंच्या एमएलएक सांगले की आपूण जीएमसी ना काय लग्नाक आहा म्हणून. एकट्याक सांगले लग्नाक आसा, एकट्याक सांगले जीएमसी नासा आनी तो येवंक ना. आमी 4 मेरेन रावले आनी आमी गेले. तो म्हणटा पळय आपूण मिटिंगेक बसोंक ना, जे तुका मिटिंगे आपयले ते दीस येवंक ना. तेच्या पयलीं अमित पाडकर वांगडा आमचे 2 मिटिंगे जाल्ल्या एल्टनाच्या हॉटेलार एकदा आनी एकदा ते खंयचे हॉटेल ते दिल्ली दरबार हॉटेलार रातचे 12 आमची मिटींग जाल्ली. ते ना म्हणपाचें. आनी हें सगळें जावन तेंच्यांनी नाटकां चालू केली. म्हणजे जी सिटां आसली, जी सिटां आमकां प्रॉमिस केल्ली तेंच्या हाय कमांडान, तेंच्या कमिटीन क्लियर जाल्ली, ती परती तेंच्यांनी ना दिवपाक लागून आपलें काम चालू केलें. तें काम चालू करून मागीर आमी परते मिटींग जावपाक लागले, आमी उलोवपाक लागले. पूण ते कशेंच आयकपाक तयार ना जाले. नॉन स्टॉप आमचे हें जालें. ते करून करून एल्टन आनी युरीन परते आपल्या सायडीच्यान तांकां कन्विन्स करपाक ट्राय केली. सगळें जालें. मागीर कोडाच्या आदले दीस आमची परती एक मिटींग जाली एल्टन आनी युरी वांगडा. तेन्ना आमकां अशें डिस्कस तेंच्या भितर जाल्लें की आमी आरजीआनी आमी फुडें वयता, गोवा अलायन्स म्हणून आमी घालता. एक सीट भितर आमचे हे दोन आमी पार्टे गोवा फॉरवर्ड भितर ना आनी एक खंयचे तरी टीएमसी खंयचे तरी एक सीट ते दिता म्हणून आमकां सांगलेलें, जे आमी केन्ना क्लेम करूंक नासलें. सांकवाळ सीट. सो आमी म्हटलें लेट्स गो एट. आनी फाल्यां कोड लागपाचो आसलो. डिक्लेअर जाल्लें की 10 कोड लागता म्हणून. सो आनी 4
ऑल पार्टी मिटींग आहा म्हणून. सो डिस्कस जालें की संक सुमार आमी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची म्हणून, आनी अलायन्स आमी डिक्लेअर करपाचें आनी वचपाचें. जाल्यार 5 आमकां मेसेज येता की डिफेक्टराक काडपाक विजय तयार ना आनी काँग्रेस एक्सेप्ट डिफेक्टर. काँग्रेस विजयाक काडपाक तयार ना आनी डिफेक्टराकूय काडूंक ना, तांकां प्रॉब्लेम ना म्हणून तेंच्यान डिसायड जालें. आनी दुसरें म्हणटा ते सेंटाक्रूज सीट आमकां जाय, थंय आमी ते तुमकां दिना, तुमी सोडपाचें म्हणून हो लास्ट मुवमेंट कोड ऑफ कंडक्टाच्या दिसा प्रस्ताव येता. कोड ऑफ कंडक्टाच्या दिसा, ज्या दिसा डिक्लेअर जावन आमी फुडें वचपाक जाय, या बीजेपी उडोवपाक कामाक लागपाक जाय, त्या दिसा हो प्रस्ताव येता. हे 2 प्रस्ताव म्हणजे 20 ते 25 दीस जे आमी डेली डिस्कशन करताले पळय ते सगळे फेल. आनी ते फेल कित्याक जाले? हे 2 भाटकार, अमित पाटकर आनी विजय सरदेसाय, हांकां दिसले की आमकां घेवंक ना आनी ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी आपूण डिसिजन घेतले, आपूण हे अलायन्स फुडें आयले म्हणून हांचो इगो हट जालो. ह्या भाटकारांचो इगो हट जालो म्हणून हांकां दिसले की अलायन्स कशेंच जावपाक आमी दिवपाचें ना. आनी हेंच्यांनी आपलो जो मास्टर आसा, जो साखळे बसला, सीएम प्रमोद सावंत, ह्या मास्टरा कडल्यान आपले इन्स्ट्रक्शन्स घेतले, आपले कितें ते डील केले आनी अलायन्स ब्रेक करपाचो स्टार्ट केलो. आता लोकांक आमी विचारता की ह्या सगळ्या गजालीन जेन्ना आमचे कॅन्डिडेट 2-2 म्हयने आमी पयलीं डिक्लेअर करता, जे दीस रिझर्वेशन जाले त्या दिसा आमचे कॅन्डिडेट तयार जातले, आमी हे सगळे हाडून कित्याक धरले, इतले मिटिंगे कित्याक केले आनी हेंच्या उतराचेर आमी रावले आनी हेंच्यांनी आपले उतर तोडले आनी आर्जीन लास्ट मुमेंट मेरेन रावले. मागीर एक दीस आमचो प्रोटेस्ट थंय जाता, खोर्लेचे लोक येतात थंयसर, कुंभारजुव्याचे आनी करमळेचे लोक येतात आनी थंय प्रोटेस्ट जाता. प्रोटेस्टांच्यान आमी सकयल येता जाल्यार आमी पळयता जाल्यार काँग्रेसची लिस्ट आवट जाल्या. आनी हे आमी कंटिन्युअस विचारिता तांकां एवरी डे, बाबा कितें जालां, कशें चल्लां, कितें करपाचें. तेंची आमकां सांगच्या आदी हो अमित पाटकर आपली लिस्ट आवट करता आनी तो म्हणटा ज्या जाग्याचेर कॉन्फ्लिक्ट ना पळय थंय आमी घातला म्हणून. बरें, तुका जर करपाची आसली लिस्ट आवट जाल्यार तुवें सांगपाक जाय आसलें आमकां की बाबा आमी कॉन्फ्लिक्ट ना थंय सिटां आवट करुया, तुमी तुमची करा, आमी आमची करता आनी आमी फुडें या म्हणून. तेणे ते सांगूं ना, तेणे आपली लिस्ट आवट केली. पयलीं गोवा फॉरवर्डान पाड घातली आनी मागीर ह्या अमित पाटकरान पाड घातली, आमकां चाळोन घालपाक. आनी दॅट वॉज अ शॉक फॉर अस. आमकां शॉक लागलो ज्या दिसा तेंच्यांनी आवट केलें, कित्याक आमी इतले दीस रात दीस मरोन आमचे डोर टू डोर दिसाक 300 घरां भोंवन 7 वरां डोर टू डोर करून रातचे मिटिंगे आमी करताले, कित्याक अलायन्स सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून. आनी प्रत्येक गजाल हेंची आसा पळय ते 20 कशे पीस आसले आनी इतले तालुकात सॅक्रिफायस केल्ले, सांगे, काणकोण, केपें, बिचोली, सत्तरी, मोर्मुगांव, मागीर फक्त 13 सिटाचेर आमी फायनल जाल्ले. 13 सिटाचेर 10% वोट शेअर आसलेली पार्टी, फक्त 13 सिटांचेर. आनी ते सुद्दां हांकां पळोवपाक जायना, कित्याक दीस वॉज अ मास्टर प्लॅन. आरजीक लास्ट मेरेन ड्रॅग करपाची, कित्याक आरजी कडेन पयसो ना म्हणून हांकां खबर आहा. आरजीची पावर इज डोर टू डोर. आरजीची भुरगे आमचे रेव्होल्युशनरी दारादाराक वयतले लोकांक समजयतले ही पावर आमची म्हणून तांकां खबर आहा. आमी लास्ट मुमेंट पाकिटां वाटिना म्हणून तांकां खबर आसा. पाकिटां वाडपाक आमचे कडेन पयसो ना म्हणून तांकां खबर आहा आनी आमी ते आमच्या पॉलिसीनूय बसना. आमकां लास्ट मुमेंट मेरेन ड्रॅग करपाचें आनी आमकां फसोवन दवरपाचें. दीस वॉज अ मास्टर प्लॅन बाय विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकर. ह्या दोगांय भाटकारांचो प्लॅन आसलो आरजी पार्टी काबार करपाचो ऑन द ऑर्डर्स ऑफ बीजेपी. तेंच्यांनी प्लॅन, मास्टर प्लॅन तयार केलो आनी तो मास्टर प्लॅन जेन्ना आमकां लक्षांत येवपाक लागलो, आमी आमची सिटां आवट केली. आमी आमची सिटां आवट करून तेंकां आनी लक्षांत दवरा, आमी आमची सिटां आवट करताय म्हणून हे आमी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. जेंच्या कडेन आमी टॉक्स करता तेंकां आमी सांगलेलें आमची फाल्यां आमी सिटां आवट करता म्हणून. तेंच्यान दुसरी लिस्ट मागीर काडली, आमी दुसरी लिस्ट आमची काडली. आमकां खंयसरूच कम्युनिकेशन ना, कांय ना, गो एड ना, डिफेक्टराक काडपाची गजाली ना, कांय ना. जे हाय कमांडा कडेन बसले ते थंयसरूच डस्टबिनान हेंच्यांनी मारले. हे सगळें जालें. आमची आमी आवट केली आवट. मागीर ते दीस मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक तुमी सगळे प्रेस आसले. खंयच्या ते फॉर्च्यून हॉटेलान मिटींग जाली. फॉर्च्यून हॉटेलान जेन्ना मिटींग जाली, ठाकरे आसलो, अमित पाटकर आसलो आनी MK शेख आसलो. ह्या तिगां कडेन मिटींग जाली. आमी हे सगळे गजाली उलयले. हो ठाकरे एक येदो व्हडलो तेंचो लिडर, हो कितें सांगता हे लोकांक कळपाक जाय. तेका आमी सांगलें ठाकरेजी
जी सीट्स तुम्ही आम्हाला दिलेली प्रॉमिस केलेली 13 वरती आम्ही फायनल सगळं झालेलं, डिफेक्टरचं फायनल झालेलं जाल्यार तुम्ही पुढे हे कित्याक बरोवंक ना? हो ठाकरे आमकां सांगता की सांताक्रूज सिटाचेर खंय तेंचे एक्झिस्टिंग सिटींग झेडपी आसा ते बसपाक सोदता म्हणून आपणाक खबरूच ना खंय. हो ठाकरे हो आतां 2-3 दीस कितें पयली मिटींग जाल्या न्हू, ह्या 3 दीस मिटींगेच्या पयलीं आतां तो सांगता की ते झेडपी बसपाचे आहा म्हणून तुमच्या वांगडा आपूण मिटींगेक बसलेलो पळय तेन्ना आपणाक खबरूच ना रे, तर तूं येयल्लो कित्याक गोंयांत? ते काझाकिस्तानाचे डान्स पळोवपाक गेल्लो, तो बिकनी डान्स पळोवपाक गेल्लो, तूं कित्याक येयल्लो गोंयांत? तुज्या पार्टेचे जर सिटींग झेडपी आसा ते तुका खबर ना आनी ते बसपाचे आसा काय ना ते जर तुका खबर ना जाल्यार तूं येता रे कित्याक? तुमी पिकनिकेक येता गोंयांत काय बेगा व्हरपाक येता बीजेपी कडल्यान? आनी तूं आमकां सांगता मला माहीत नव्हतं. अरे कित्याक माहीत नव्हतं? कसली उतरां दितात तर तुमी आमकां? तेका विचारले डिफेक्टरचे कितें? नाही 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 आम्हाला डिफेक्टर चालत नाही, आम्हाला डिफेक्टर चालणार नाही. जाल्यार अलायन्स जाले कशें? ह्या जाणट्या म्हाताऱ्या ठाकऱ्याक विचारता हांव, अलायन्स जाले कशें रे? डिफेक्टर जर चलना त्या डिफेक्टराक घोटयेन घेवन तूं बसता कित्याक आयज? कोणाक पिशान काडटात? ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या पार्टेक हे 2 भाटकार चलयतले? बापायचे बेस्ट न्हू करता पळय हो विजय, ही पार्टीच्या बापायची बेस्ट न्हू. तू चिंतना काय पार्टेक विकती घेतली म्हणून एजंट जावं नाका? आनी तो ठाकरे तू बेली डान्स पळोवपाक खंय येता गोंयांत? हय, आणि आमकां सांगता झेडपीचे सीट आपणाक माहीत नव्हतं म्हणून, आणि मला चालत नाही तेका सांगलें तुका जर चालत नाही तू एक्शन घे मरे. ते विजयाचेर 1.5% ते एमएलएचेर आनी ते 1.5% पार्टीचेर एक्शन घे मरे म्हणून जावंक ना तेका. आणि आमकां सांगता तुम्ही थोडं समजून घ्या, आम्ही इतकं केलं. अरे बाबा आम्ही केलं इतलं, आमचे 700% दिले तुमका, 3,500 एव्हरेज माता आसा आमची, आणि तुम्ही आमकां सांगता आम्ही अलायन्स ब्रेक करपाक सोदता म्हणून, आणि आमकां युनिटी नाका म्हणून. आमच्या भुरग्यांचे कितले झगडे आमचे जाले आमकां खबर आसा. भुरग्यांक कशें समजयले, आमचे भुरगे शिस्तबद्ध म्हणून आमच्या वांगडा रावले. आमचे भुरगे शिस्तबद्ध म्हणून कोणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना, बिकॉज दे आर फॉर गोवा. हे गोंयांक लागून आसात ते, आणि गोवा फर्स्ट आसा. हो विजय गोवा फर्स्ट म्हणटा पळय, हो फटींग हेका गोवा फर्स्ट ना, हेका फक्त फातोड्डा फर्स्ट, हेका फक्त बीजेपी फर्स्ट, हेका फक्त डिफेक्टर फर्स्ट. आणि हो ठाकरे हो सांगता मला माहीत नव्हतं म्हणून, आणि आमकां सीट कित्याक सोडपाचे? आमी लोकांनी सांगपाचे कित्याक सोडपाचे? जेन्ना आमकां उतर दिला, आणि कित्याक आमी डिफेक्टराक एक्सेप्ट करपाचो? हे पाप आमच्या माथ्याचेर कित्याक लावन घेवपाचे? ज्या डिफेक्टरांनी आज बीजेपी पॉवरफुल केला, ज्या डिफेक्टरांनी आज बीजेपी पॉवरफुल करून गोंय काबार केला, ज्यांनी आज मायनॉरिटी वोटरांक फटोवन मायनॉरिटीची वोट व्हरून बीजेपीक विकला, ते डिफेक्टराक आमी कित्याक सहन करपाचे फॉर वोट? आणि अलायन्स कित्याक केला? अलायन्स केला बीजेपी घडोवपाक, आणि अलायन्स इज द पॉवर, डिफेक्टर इज नॉट द पॉवर. हे विजय सरदेसाईक सांगपाक सोदता अलायन्स इज द पॉवर म्हणून ती अलायन्स जिखपाक. डिफेक्टर इज द नॉट पॉवर फॉर यू, डिफेक्टर इज द पॉवर. तुका दिसता डिफेक्टर पॉवरफुल आसा म्हणून तू त्या डिफेक्टराक घेवन तू सीट जिखपाक गेलो. तुका अलायन्साचो व्हॅल्यू ना, आणि अलायन्साचो व्हॅल्यू नाही. तुवें प्रूव्ह केला खोर्ले सीट घालून, तुवें प्रूव्ह केला शिरोडा सीट घालून, तुवें प्रूव्ह केला ते डिफेक्टराक घेवन, तुवें प्रूव्ह केल्ले आसा. आणि हे काँग्रेसीक एक्सेप्ट आसा. हांव लोकांक सांगपाक सोदता ह्या काँग्रेसीचो मास्टर प्लॅन आसा सगळ्या डिफेक्टरांक बीजेपीच्या थ्रू घेवपाचो, इलेक्शन जिखोवपाचे आणि परते व्हरून बीजेपीक विकपाचे. हे फुल प्लॅन आसा. मायनॉरिटी स्पेशली क्रिस्तांव आणि मुस्लिमांची वोट्स जी आज काँग्रेसीक पडटा ती सगळी मतां काँग्रेसीच्या नावाचेर विजयाक दिवपाची, काँग्रेसीक थोडी घेवपाची, आणि ते जे आमदार निवडून येतले ते आमदार बीजेपीक विकपाचो मास्टर प्लॅन ह्या काँग्रेसीन आणि ह्या गोवा फॉरवर्डान तयार केल्लो आसा. लक्षांत दवरा. हांव परते सांगता तुमकां, या मायनॉरिटी वोटर्सांक पिशान काडपाचे काम हो विजय सरदेसाय आज मेरेन करून येयल्लो आसा, आणि काँग्रेस करीत येयल्ली आसा. फक्त मायनॉरिटी वोट पडटा म्हणून काँग्रेस उठटा. नाल्यार आसा कितें ह्या काँग्रेसी कडेन? आसा कितें? फक्त फोटींग पण आसा रक्तान. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक खंयच्याय स्टेटीन वच, लास्ट मुमेंटाचेर व्हरप, अलायन्साचे लास्ट मुमेंटाचेर तांकां ट्रॅप करप, चोक करप, सीट शेअरिंग अलायन्साची पाड घालप. 15 मागता 15 दिता म्हणून सांगलें 5 दिवप.
10 मागताल 2 दिवप 100 मागता जाल्यार 20 दिवप हे ह्या काँग्रेसीन अजून मेरेन केल्ले आसा आनी हेच तेंच्यांनी हांगा आरजी वांगडा करपाचो प्लॅन केल्लो. ह्या बहुजन समाजाच्या सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांची पार्टी काबार करपाचे षडयंत्र यांच्या दोगांनी केले. ह्या दोगांय भाटकारांनी, विजय सरदेसाय आणि अमित पाटकर आमचे डायरेक्ट एलिगेशन आहा. हे दोघूय जाण भाटकार एक झाले फक्त बहुजन समाजाच्या भुरग्यांची पार्टी काबार करपाक आणि काय न्हू. प्रत्येक स्टेजीचेर फटींगपणा केले. प्रत्येक ह्या अमित पाटकराक दोळ्यान दोळे घालपाक हिंमत ना. काल बसलो चोर को चोरलाय तुवें म्हणून तू थंय चोर को बसलो. काल तोंडार हास्य पासून नासले, स्मायल पासून नासली. कित्याक चोरला तुवें, तुजी मायनींग दिला, सेट केला तुवें. आणि बिग ब्रदर कसलो बिग ब्रदर? 1.5 वराच्या नाटकान 5 मिनिटांचे भाशण तुका मरे. कसलो बिग ब्रदर? उलोवपाक कापासतात ना मरे तुझ्या कडेन? मनात चोरी आसा म्हणून उलोवंक ना मरे तूं? आणि तुझेच मेंबर तुझ्या अगेन्स्ट कितें उलयता ते पळय. आयज तुमकां सांगता 1.5 म्हयनो जालो आमी खुबश्या काँग्रेसच्या लोकां वांगडा, खुबश्या मेंबरां वांगडा आमी वांगडा तेंच्या वांगडा आमकां मेळपाक चान्स मेळ्ळो नाल्यार उलोवपाक. आयज खुबशे जाण हॉनस्ट काँग्रेसमॅन आसात, पार्टी लॉयलिस्ट आहात. तांकां दिसता आपली पार्टी वयर सरपाक जाय, पार्टेक लागून काम करपाक जाय, बीजेपी उडोवपाक जाय. पूण जो मेरेन अमित पाटकर आसा तो मेरेन ह्या पार्टींतल्या त्या कार्यकर्त्यांक अजिबात वाव मेळपाचो ना. तांकां अजिबात संदी मेळपाची ना, तांकां ताकद मेळपाची ना. हो अमित पाटकर येयला फक्त सेटिंग करपाक, आपली मायनींग बिलां करपाक. आणि हेनी त्या कार्यकर्त्यांक फटयल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल मया ब्लॉक लास्ट मुमेंट 2 दीस पयलीं पासून तांकां सांगले मया तुमकां तुमी टिकेटी घाला, तुमकां टिकेटी मेळटा म्हणून. 2 दीस मेरेन आणि ती सिटां काडली विजयाक दिली. ती विजयाक आसली. आमी तांकां सांगले बाबा ती सिटां विजयाक आसा, तुमी आनी थंय तकली फोड नाका. तांकां सांगले. मांद्र्या मोरजे कितें जालां तुमी प्रेस कॉन्फरन्सान पळयल्ले आसा, नावेली तुमी पळयल्ले आसा. अशी खुबश्या जाग्यांचेर जी नाटकां करपाक जाय आसली ती सगळी नाटकां काँग्रेसीन दिले. लोकांक शर्ट कपडे बरे घालून तांकां रेडी विकते घेवपाक लायले, तांकां टिकेटी दिले, तुमकां टिकेटी दिता म्हणून सांगले. आनी स्पेशली खोल्ले सिटाचेर ग्लॅनाक सुकयलो लास्ट मुमेंट मेरेन. जो विनिंग सीट आसलो खोल्लेचो, जे ओल्ड गोवा वाचोवपाची प्रायोरिटी आसा, ज्या जाग्याचेर मेजॉरिटी इलिगेलिटी चलता, ज्या जाग्याचेर आख्खे गोंयचे लोक येतात, तेन्ना कितें प्रोटेस्ट आसता आनी कितें आसता तेन्ना ते ग्लॅनाक काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक सोंपोवपाचें काम ह्या अमित पाटकरान केल्लें आसा. ह्या अमित पाटकरान आयज काँग्रेसची सामकी वाट लायिल्ली आसा. आनी आमी त्या भुरग्यां कडेन उलयता तेन्ना तेंच्या काळजांतलो दर्द आहा, कितें आहा पळय, दूख आहा तें कळटा. ते म्हणटा आमकां ज्या रितीन काम करपाक जाय काम करपाक मेळना, हांगा फक्त सेटिंगां जाता म्हणून. आमकां कार्यकर्त्यांक कसलोच व्हॅल्यू ना म्हणून. तो विजय सरदेसाय आनी सांगता कितें काल प्रेस कॉन्फरन्सान, आमी दिल्लीचे गजाली करता. तो आमी दिल्ली गेल्ले, कितें गेल्ले. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून, हो आमकां पिशान काडटा म्हणून, आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून, त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो. हो तुमी घाल, हो फोटो आमी घातलो. हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता. हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले बॉम्बे तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान. 22 ऑगस्टाक तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो. आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून. कित्याक पोस्ट केलो? आमकां पळोवपाक जाय हेंचें रिएक्शन. आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें स्वता युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें, युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो, हो ओल्ड फोटो, आनी आमी खंय दिल्ली बिल्ली खंय वचना. आमी क्लियर कट ताका सांगलेले. ज्या दिसा आमचे टॉक चालू जाल्ले आमी क्लियर कट सांगले की आमी दिल्ली बीन खंयच वचना, हो पोस्ट आमी बेश्टो घातला म्हणून. त्याच दिसा 23 तारखेर फुडें 23 तारखेर आमचे जे कॅन्डिडेट आसा कोलवाळचे प्रज्ञा सावंत, त्याचो बर्थडे सेलिब्रेशन आसलें, त्याच्या घरा आमी गेल्ले रातचो. त्याच दिसा हो फोटो तुम्ही पळोवपाक शकता. 23 नोव्हेंबर लास्ट रातचो 9:15 9:15 फोटो मारलेलो आसा. दुसरे दीस हांव डोर टू डोर करपाक धानवा गांवांत कोथिवेच्या धानवा वाड्याचेर गेल्लो, तेजे हे फोटो आसा. 24 नोव्हेंबर सकाळी 11 10:52. जर हे दोन भाटकार आपणाक जर शाणे समजता जाल्यार आमी बहुजन समाजाचे भुरगे तितलेच शाणे आहात. हे विजय सरदेसायक आनी अमित पाटकराक दोगांय भाटकारांक मेसेज दिवपाक सोदता आमी. ते दीस गेले पयलींचे भाटकारशाहीचे. बहुजन समाजाक कमी लेखू नाका. आनी तुमचोच मेंदू तकले खबरान आसा म्हणूनय समजू नाका. आयज आख्खे तेणी भाशण केले दिल्लीचे रे पळय ते. उल्लू गेल तुका, पोपट गेल तुजो, पोपट. विजय सरदेसाय व्हडलो स्मार्टस्ट पॉलिटिशियन 1.5%
पार्टीचो प्रेसिडेंट पोपट गेलो तुका पोपट गेलो. आमी दुसरे दीस आमच्या आमदाराक सांगले अशें स्टेटमेंट दी. आमकां सगळें खबर आसलें सगळें येतलें म्हणून. आमकांय खबर आहा आयतारा ऑफिस बंद आमी मूर्ख न्हू. SIRचे हे आमी सगळे स्टेटमेंट कित्याक आमकां हे तेच्या तोंडांतल्यान फुडें येयल्लें जाय आसलें. आनी तेका कसो पोपट केलो ह्या भाटकाराक पळय आख्ख्या जगाक आमकां आख्ख्या गोंयकारांक दाखोवपाक जाय आसलें की बहुजन समाजाचे भुरगे ह्या भाटकारांक पोपट करपाक शकता म्हणून. आनी ते केले आमी. हे पळय हो दिल्ली विजीट आतां घाल तुजे घे प्रेस कॉन्फरन्स परत. दिल्ली जादू कितें जाता दिल्ली कितें जाता. अरे मेल्या तूं वचून राहुल गांधीचो हात दिल्ली वचून धरलेलो मरे तुवें. त्याच्या पदयात्रेक दिल्ली पावल्लो मरे तूं. आनी तूं आमकां सांगता अमित शाह वचून दिल्लीक तूं मेळ्ळा मरे आमी मेळ्ळा. आनी दिल्ली 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 करता. दिल्लीच्यान कितें चल्ला दिल्ली हे पळय हे दिल्ली. आनी तूं पोपट गेलो. आयज मार पॅक मार तूं तेंच्या वांगडा मारपा जाल्लो मरे रिपोर्टरा वांगडा जिखोवन तो आयज मार पॅक आनी न्हीद सुशागाद. हांव धाडटा बाटली कसली जाय ती सांग. हे ओरिजिनल क्रांतिकारी बीन आमकां ते लागना. आमी नॉर्मल क्रांतिकारी नॉर्मल रेव्होल्युशनरी. तो टॅग नाका आमकां ओरिजिनल. तूं कित्याक तुका तो पॅकाची संवय जाल्या सो ते ओरिजिनल बीन आसता न्हू ओरिजिनल डुप्लिकेट. सो तेका लागून ते ओरिजिनलची उलयता ते. हांगा ओरिजिनल बिरिजिनल कांय ना. हे नॉर्मल आमी क्रांतिकारी सामान्य घराण्यांतले बहुजन समाजातले भुरगे. तांकां सोपोवपाचो षडयंत्र तूं करूं नाका. ह्या पार्टेक काबार करपाचें षडयंत्र तूं करूं नाका. आतां जेन्ना हें जालें MK शेखाक आमी ताका सांगलें की तेंच्यांनी आमकां प्रस्ताव दवरलो की तुमी आतां पळय हें आमकां प्रस्ताव कित्याक की तुमी तुमची सिटां आसा ती मॅक्झिमम तुमी विड्रॉ करा आनी तुमकां 13 सेंटा क्रूज एक तुमी सोडा आनी 3-4 सिटां एक्स्ट्रा खंय जाय जाल्यार तुमकां आमी दिता. 3-4 शिवोले म्हणजे तुमी हें करा 3-4 सिटां तुमकां आमी दिता म्हणून आमकां. आमी आमच्या भुरग्यां कडेन डिस्कस केलें. आमी भुरग्यांक विचारलें कितें करपाचें. रातची कित्याक मिटिंगूच जाल्ली लेट हांगाल्यान 7-8 कितें तरी सोंपलेली ती मिटींग. ते जावन 7-7:30 दिसता जाल्ली. मागीर आमी भुरग्यां कडेन आपयलें. थोड्यांक हांगा येयले. थोडे फोन कॉल कॉन्फरन्स कॉलाचेर आमी डिस्कशन केलें. सगळ्यांनी आमकां सांगलें नथींग डुईंग. आमी आमची सिटां आतां फाटीं घेवपाक शकना कित्याक आमकां जशें उतर दिल्लें त्या उतराचेर आमी रावले. सो आमी आनी फाटल्यान सरपाक शकना कित्याक आमी जर फाटल्यान सोडलें आमकां सगळ्यांक काबार करता. ही पार्टीच काबार जातली आनी पार्टेक काबार करता. आमी MK शेखाक मागीर सकाळीं हांव म्हाका दिसता डोर टू डोर खंय तरी आसलो दिसता. तेजो फोन घेवपाक नॉमिनेशनाक घातलो वाळपय. मागीर 1:30 सुमार ताका फोन केलो आनी ताका कळयलें सर अशें अशें आसा तुमचो प्रस्ताव आमकां मान्य ना. आमी खंयसरूच सांगना की आमकां अलायन्स नाका. आमी सांगलें आमकां प्रस्ताव मान्य ना. तुमी जो दिला तो रिजेक्ट. आतां तेचेर अलायन्स दवरपाचें काय ना हें काँग्रेसीचेर आसा अमित पाटकराचेर आसा. तेणी तो प्रस्ताव ना म्हणून ते अलायन्स तोडून दिले. अलायन्स आर्जीन लास्ट मेरेन खंयसरूच तोडूंक ना. केन्नाच अलायन्स नाका म्हणूंक ना. जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्साक आमकां आपोवंक ना आमचो प्रस्ताव रिजेक्ट जाला तेजेर कितें तरी आमकां सांगूंक. आनी तो जो 8 दीस मदीं सांगतालो अमित पाटकर आमी प्रपोजल दिला काउंटर प्रपोजल मेळोंक ना. कसलो रे बाबा काउंटर प्रपोजल. तुज्या हाय कमांड जेन्ना मिटिंगेक येता ते दीस तूं सांखळे वयता मरे मिटिंगेक. तुजो हाय कमांड दुसरोच आहा. हो कॅबरे डान्स हाय कमांड हांगा हो बिकनी डान्साचो हाय कमांड हाडून दवरल्यात तुमी. जेका खबरूच ना ZP कॅन्डिडेट तेजे बसपाचे आहा ते विरेश ब्रीफ करतो तुमकां ते कितें स्टोरी जाल्या ती. मागीर आनी एकूय सांगता. मागीर म्हाका 2-3 दीस पयलीं फोन येयलो काल्लो सराचो. काल्लो सरान सांगलें की शिरसय सीट जे आसा ते आपूण कशेंच दिवपाचो ना. ते आमी वांगडा झगडया तूं आनी हांव. कित्याक आमी गेल्या फावटी तांकां काल्लो सराक अल्टोना सीट सोडलेले. सो तेणी आमकां सांगलें की आमी ते वांगडा झगडया म्हणून आनी अल्टोना सिटाचेर आमी आर्जीन ताका सपोर्ट करपाचो एग्री. ते जालें. पूण काल जर पळयत जाल्यार शॉकिंगली तो आमकां खरोच शॉक जाल्लो की शिरसय सीट त्या जाग्याचेर काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या जाग्याचेर किरण कानोळकर जो BJPचो एक्स MLA आसा तेका घेवन तेंच्यांनी ते सीट डिक्लेअर केलें. आनी काँग्रेसीन किरणाच्या बायलेक म्हणल्यार कोलवाळे सीटाक आपले सीट घालूंक ना. आमी विश्वासान कितें करता ते फुडल्या मनशाचेर विश्वास दवरून करता. तो विश्वास
प्रत्येक स्टेपाचेर आमचो ब्रेक जालो. म्हणून आमकां दिसलें, आमच्या भुरग्यांनी मिटींग घेतली, तेंच्यांनी क्लियर सांगलें की गेल्या फावटी आमी हल्डोना सीट सोडलेले. जर आमकां लागून जर ते सीट सोडिना, एवरी टायम आमकां लोक क्वेश्चन करता, जाल्यार आमकां ती सीट घालपाक जाय. म्हणून आमी हल्डोना सीट घातली. 2027 आमी हल्डोनचे सीट कंटेस्ट करतले. जेन्ना विश्वास ब्रेक जाता पळय तेन्ना दूख लागता. आनी शिरसयच्या बाबतींत ते दूख म्हाका जालें. कित्याक म्हाका उतर मेळ्ळें की ते सीट आमी वांगडा झगडपाचें म्हणून. पूण ते उतर तोडले. तें उतर तेंच्यांनी धरूंक ना. आतां लोकांनी डिसायड करपाक जाय हेतून आरजीची चूक खंय जाली. आरजी ह्या सगळ्या एपिसोडान खंय चुकले, आरजीची मिस्टेक कितें हें लोकांनी आमकां सांगपाचें. हांव मागता विरेशा कडेन तेणी सांगपाचें की सेंटाक्रूज सिटाचें कितें जालें, मेनली सेंटाक्रूज सीट. मागीर तेंच्यांनी सेंट लॉरेन्सान सीट घातला, तेचें कितें जालें, कशें चल्लें, कितें जालें तें विरेशान मातशें मिडियाक ब्रीफ करपाचें. ना तेच्या पयलीं एक व्हिडिओ दाखयता तुमकां. अमित पाडकराचो मुद्दाम व्हिडिओ आयका तुमी. तेंच्याच एका मेंबराचो व्हिडिओ. प्लीज टीव्हीचेर फोकस करा सगळे जाण की तेंचेच कार्यकर्ते आयज लास्ट टायमार दिले. आनी म्हाका एक व्हडलें हें दिसलें की गोवा फॉरवर्ड वांगडाची युती जाली. आनी गोवा फॉरवर्ड वांगडा युती केली. गोवा फॉरवर्ड जाल्यार गोवा फॉरवर्डाकच दिवंक जाय. ते काँग्रेस कॅन्डिडेट घालूंक उपकार लागले. आयज लोकांचो विचार आहा की सगळ्यांची युती जावन हें जावंक जाय. कित्याक बीजेपीचे लोक भरपूर फेर आसा. ताका लागून खंय तरी आमचो अमित पाडकर जो आसा पळय तो खंय तरी बीजेपी वांगडा मिलाप असो तरी म्हाका दिसता. सिंपल कितें म्हणटा तो फूल स्टाफ बीन गोंयांत पडतो बीन हेचो आहा, काँग्रेसचो आहा. तो कितें म्हणटा खंय तरी आमचो अमित पाडकर बीजेपी वांगडा मिलाप आहा. तेंचेच सर्टिफाय केला. आमी न्हू, आमचे सोड, तेंच्यांनीच केल्ल्या. सगळ्या प्रेसभाव येवकार मतदारसंघाचो आमदार जो आसा, जो मायकल लोबो आसा, तो एक डिफेक्शन करून म्हटल्यार जो काँग्रेसीन जिखून येवन तो उडी मारून बीजेपीन गेलो. आतां हे डिफेक्शनाचेर हे कित्याक उलयता आमी. आतां जसो मनोजान सांगलो की डिफेक्टर एक इजिदर फेर्नांडीस जो काणकोणचो आदलो आमदार काँग्रेसींतल्यान निवडून येवन तो बीजेपीन गेलो. आतां इतले ह्या हालींच्या तेंपान म्हणल्यार 2017 इलेक्शन जालें, 2019 10 काँग्रेसीचे आमदार डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेले. परत 2 सप्टेंबराच्या 2022 जेन्ना आमी निवडून येयलो, हांव निवडून येयलो, आनी 2022 सप्टेंबर रोखडेच जेन्ना इलेक्शन जालें रोखडेच विदीन 6 months 8 बीजेपीचे काँग्रेसीचे जे आमदार आसा ते डिफेक्ट जावन इन्क्लुडींग मायकल लोबो हे सगळे डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेलो. तो ऑपोजिशन लिडर. आतां हे जेन्ना बीजेपीन गेले, आतां बीजेपी इतली स्ट्रॉंग जाली. पयलीं अशें डिफेक्ट करून स्ट्रॉंग जाली. जो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हो खुबशी घुंवडोवन भाशणां दिता आनी दोळे तरी म्हाका फुडल्यान पळयतना सारको हे सायडीन तकली ते सायडीन तकली पेचाक पासून भायर हे सायडीन तकली ते सायडीन तकली. जे स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपाक जाय आसलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जे मांडपाक जाय आसलें, ह्या पार्टी प्रेसिडेंटान केन्नाच मानूंक ना. आमी प्रत्येक वेळार जे डिस्कशन जाल्ले ती सीट शेअरिंगाचे उलयताले. आनी सीट शेअरिंगाचे उलयता आसतना आमची बारीक समाजाची पक्ष म्हणूंक शकता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, बहुजन समाजाचो पक्ष आमी सदांच एकटे रावन सगळ्यांक एकजूट घेवन आमी जो लोकांचे विशय आसा, गोंयकारांचे विशय आसा, गोंय राखपाचे विशय आसा हे सदांच मांडले. आनी अजून पर्यंत तेच मानता. ह्या बीजेपी सरकाराक नाका शोर करपाक आनी ज्यो इनलिगलिटीज आसा ज्यो एक्सपोज करपाक सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे खंय वचूं, गोंयभरांत खंय वचूं, सदांच उजो कशें ह्या बीजेपी सरकाराच्या वेळेस रावले. आमच्या रेव्होल्युशनरीजांचेर कितल्योश्यो कंप्लेनी, आमच्या रेव्होल्युशनरीजांचेर कितलेशे कागाळी घालून आमकां भितूर बसून आमचे जे शिरोडचे भुरगे आसा तांकां भितूर बसून उडयले. 7 जाण भुरग्यांक फक्त क्वेश्चन करता म्हणून तांकां भितूर उडयले. कोलवाय झेली रातचे तांकां आमी बेल आउट करून तांकां भायर काडले. कितलेशे पेडणे आसले, पेडण्याचे आमचे भुरगे 2 जाण भितूर घातले. आमचे 70 वाठारांत वावपयचो जो हे जालो तेन्ना वावपय आमचे भितूर घातले. आमचेर कितल्योश्यो केसी घातल्यो. आमी केन्नाच फाटीं सरोंक ना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉंगली रावले. आमी केन्नाच चिंतूंक ना की आमचे कितें जातलें, आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें. रेव्होल्युशनरी म्हणजे क्रांतिकारी, कोण ओरिजिनल क्रांतिकारी आनी क्रांतिकारी कितें उलयता. क्रांतिकारी म्हटल्यार फियरलेसली फुडें वयता. कोण आमकां भितूर हाडटा, आमकां विधानसभेंतल्यान भायर मारता हे पळयनासतना सत्याच्या मार्गान चलोन
कशें आमी यंगेस्ट रावतले कशें उजो करतले पळय हें सामकी क्रांतिकारी आनी कितलेशे स्वतंत्र सैनीक गोंयभरांत हें गोंय राखपाक आनी गोंय फुडें उरपाक लागून स्वतंत्र सैनिकांनी झूज मारलें आनी त्या झुजान आमचे कितलेशे स्वतंत्र सैनीक हुतात्मा जाले. आतां हें सांगपाचें कारण कितें, जो अमित पाटकर जो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट आसा, ज्या प्रेसिडेंटान फोटींगपणा म्हणल्यार फाटल्याच्यान सुरी तोपप ही हेजे कडल्यान शिकपाक जाय. आमकांच न्हू तेंचे जे कार्यकर्ते आसूं तेंचे जे लिडर्स आसा हेंकाय फाटल्याच्यान सुरी कशी तोपपाची पळय ते तुमकां तेय सांगपाक शकतले. आनी तशेंच जेन्ना हें जालें सगळे आमी एलायन्स करपाचें जालें, आमची टॉक्स चालू जाली, मनोजान तुमकां फूल ब्रीफ केल्ली आसा. हें सगळें जाता आसतना एक ते म्हणटा आनी कालच्या स्टेटमेंटान एक सांताक्रूजच्या सिटाक लागून आमी एलायन्स तोडची पडली, एलायन्साचो विराम पडलो अशें तेंचें म्हणप आसा. पण हांव एक सांगपाक सोदतां, जेन्ना हे एलायन्साचे टॉक जाले, जेन्ना सगळे आमचे युरी अलेमा आसूं, एल्टन आसूं आनी तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर आसूं हेंचे कडेन उलोवप जालें, तेन्ना आमी स्टेट फॉर्ड सांगलेलें की बिंग अ रुलींग MLA ऑफ सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां हांगा आमची दोनी मतदारसंघ लागता, सेंट लॉरेन्स लागता आनी सांताक्रूज मतदारसंघ लागता आनी सांताक्रूजची एक विलेज जी आसा ती थंय लागता. त्या टायमार आमचें अशें उलोवप जाल्लें आनी हें सगळें आमी तांकां डिस्कस करून सांगलेलें. त्या टायमार खंयूच अशें येवंक ना की आमी तें सीट जें आसा तें सीट काँग्रेसीक लागून रिजर्व दवरता आनी तें हें करचें ना. ते म्हणटाले की आमची सिटींग ZP आसा म्हणून, पण सिटींग ZP आसून बसून तेंच्यांनी तें क्लेरिफिकेशन दिवंक ना. पूण फुडें जेन्ना आमी मिटींग घेतली, जो तेंचो माणिकराव ठाकरे आसा, तेंची निमाडकर आसा, तेंचो MK शेख आसा, तेंचो गिरीश चोडणकर आसा, एल्टन MLA आसा, तेंचो ऑपोजिशन लिडर जो आसा तो युरी अलेमा आसा आनी तेंचो पार्टी प्रेसिडेंटाकूय आपयलो, तो पार्टी प्रेसिडेंट येवंक ना त्या दिसा फायनल जालें की आमची जी 13 सिटां आसा, 13 सीट्स जी आमी मागलेली 13 सीट्स लॉक जाल्ली आसा. आनी नेक्स्ट डे आमचो एलायन्साचो जो हे आसा तो एक प्लॅटफॉर्माचेर समज तिगूय पक्ष आसा ना, तिगूय पक्ष ना, 2 पक्ष तरी मेळोन आमी हो एलायन्स फायनल करून आवट करतले. आतां हें जेन्ना डिस्कशन जालें, हांव तुमकां हेंय सांगता, हें जेन्ना डिस्कशन जालें हेच्या पयलू जेन्ना स्टँडींग ZP जो आसा, जो स्टँडींग ZP म्हणटा पळय शायनी ऑलिव्हेरा, हेणेन हेच्या पयलू पार्टीची टिकेटूच क्लेम करूं ना. आयज कितलेशे ब्लॉकाचे तेंचे खबर काडपाक जाय, ते पार्टीची टिकेटूच पयलू क्लेम करता की आमकां बसपाक जाय. आनी त्याच आदाराचेर पार्टीचें डिसिजन आसलें की हें जें हें आसा म्हणल्यार एलायन्स आसा ती 13 सिटांची आमकां दिवपाचें म्हणून. पूण हेचो फाटल्यानचो हें कितें आसा तें तुमकां सांगता की हो जो अमित पाटकर म्हणल्यार विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकर मेळोन जेन्ना विजय सरदेसायचेर आमी जो स्टेटमेंट काडलो की डिफेक्टराक घेवपाचो ना, जे गोवा फॉर्डान घेतलो युजराक, तेन्नाच्यान हें सगळें चालू जालें की डिफेक्टरांक आमी अगेन्स्ट हें करता, डिफेक्टरांक भायर काडपाक सोदता. म्हणल्यार हेंकां इतलो मोग जाला डिफेक्टरांचो, म्हणल्यार तांकां कशेय भशेन डिफेक्टरांक भितर हाडपाक जाय, तितून एलायन्स बसून जायना चलता. तांकां डिफेक्टर हाडून जिखोवन तांकां परत बीजेपी सप्लाय करपाक जाय, हें एलायन्स चायना चलता. आनी हें तुमकां सांगता, हें सगळें जावन तुमी युरी अलेमा आसूं जावं एल्टन आसूं हेंकां दोगांकूय विचारपाचें. एल्टनान त्या दिसा स्टेटमेंट क्लियर केलो की जी सिटां आमी आवट केल्लीं आसा, ही क्लियर कट सिटां आमकां प्रॉमिस जाल्ली. आनी तितून खंय ही जी शायनी ऑलिव्हेरा म्हणून आसा, जी स्टँडींग ZP आसा, जिचें काम कांयच ना, ती आमच्या मतदारसंघात तरी म्हाका तरी एकदाच दिसल्या, ते म्हणजे गव्हर्नर जेन्ना येयल्लो फंक्शनाक, त्याच फंक्शनाक येयल्या तेवूय बीन हांवें तिका आपयल्ली. ह्या शायनी ऑलिव्हेराची बसपाकूच सोदनासली, तिका हेंचो काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट वचोन तेंच्या घरा कडेन कन्विन्स करता की तुवें हें ZP सीट लढपाक जाय आनी तूं ZP सीट लढ आनी फुडली जी असेंब्ली सीट आसा तेका तुजे काँग्रेस जी आसा पार्टी टिकेट जी आसा ती तुमकां दितली, तुमची फॅमिली भितर दितली. आतां हे फॅमिली पॉलिटिक्स काय फॅमिली राज हें तुमी तेका विचारपाक जाय. जेन्ना थंयचे ब्लॉकाचे सगळे जे आसा ते तेजे वांगडा नासले, ते भितरल्यान नाका म्हणटाले. कितल्याशे जाणांची न्यू जाणांची काँग्रेसाच्या ब्लॉकांचे खुबशे जाणांनी न्यू आपणाची लेटर घातलेली की आमकां चान्स दिवचो म्हणून. खुबशी नेगेटिव्हिटी ह्या सांताक्रूज गांवांत आसा, हेंय तांकां सांगलेलें. कितलीशी नेगेटिव्हिटी जावं तो हाऊस टॅक्साचो विशय आसूं, जो तेंची ग्रामसभा जेनिफर जी तेजी आवय आसा
तेंच्यांनी तो हाऊस टॅक्स जे वाडयल्ले आसा तेजो विशय आसूं जावं कितलेशे पर्सनल ग्रजीस आनी पर्सनल हे काडलेले आसा कितलेशे जाणांचे पर्सनल ग्रजीस काडलेले आसा हो इश्यू आसूं हे सगळे तांकां पावल्ली न्यूज. पूण कितें जालें अमित पाटकर जो आपूण स्वताक व्हडलो भाटकार समजता आपूण व्हडले सगळे चलोवंक शकता म्हणटा बीजेपीचे लिंक हितूनच कळटा की जेन्ना एलायन्स जाता आनी गोंयभरांतल्यान आयज पासून हांवें सकाळी मिटींग घेतलेली ते मिटींगेक करमळ्या मिटींग घेतली थंय पासून लोक म्हणटाले एलायन्स जावपाक जाय. पण जेन्ना एलायन्स जाता 100% जाता नेक्स्ट डे एलायन्स आवट जाता तेन्ना तूं वचून त्याच मनशाक सांगता की तूं इलेक्शनाक बस तुका सपोर्ट कितें आसता आपूण करता तुका फुडली बस एसेंब्ली टिकेटीची सपोर्ट आपूण करता आनी फुडें एसेंब्ली टिकेटीकूय बसयता. म्हणल्यार हे हितून कळटा की आमी हे करूं ना आनी जेन्ना आमचो कॅन्डिडेट जेन्ना आमी आवट करता आमचो कॅन्डिडेट आमी दाखयता लोकांक सांगलें तेंचे कडेन कन्फर्म करून सांगलें की बाबा ते कॅन्डिडेट आसा म्हणून आमी आमच्या कॅन्डिडेटाक रीच करपाक शकना फटोवंक शकना. तुमी तुमच्या कॅन्डिडेटाक कितले फटयल्ले आसा जावं ते खोर्ले जावं ते मोर्जे जावं ते मये जावं ते काणकोण पेंगी हे सगळ्यांक खबर आसा तुमी कशे फटयल्ले आसा कशें तांकां आश्वासन फोटींग आश्वासन दिली आनी कशें तांकां भायर मारली हे सगळें दिसून येयल्लें आसा चित्र जाल्लें आसा व्हिडिओचेर तुमकां कळटा. पूण सांताक्रूजचे स्ट्रीट जे आसा ते क्लियरली आमकां प्रॉमिस जाल्ले क्लियरली रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष झगडपाचो असलो आनी आमी फुडें वचपाचे आसले. तेंचो एकटो जो पार्टी प्रेसिडेंट सॉरी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाचे खुबशे स्टेटमेंट येयले की हे आमचे स्टँडींग सीट आसा आमची इतली मतां आसा आमची तितली मतां आसा सगळे खूब कितें सांगलें. पण एलायन्साचो धर्म कितें आसता एलायन्साचो धर्म म्हटल्यार आमी सगळे एकजूट जावन आमची कितें प्लस पॉयंट आसा तेंचो कितें प्लस पॉयंट आसा तो सगळे एकटे घेवन झूज मारपाचें आनी ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाचें. जेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक ते स्टँडींग झेडपी म्हणटा जेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक स्टँडींग तेंचो एमपी आसलो सार्दीन जो स्टँडींग एमपी आसलो तेका त्या टायमार एलायन्स सगळे एकटे येयले सगळे पार्टी एकटे येयल्यो आनी त्या टायमार स्टँडींग झेडपीक रिप्लेस करून स्टँडींग एमपीक रिप्लेस करून तेंच्यांनी कॅप्टन विर्याटो काडलो. कॅप्टन विर्याटो काडून सगळे एलायन्स म्हणल्यार एलायन्स फोर्स सगळी एकटे जाली जावं ते काँग्रेस आसूं जावं ते आप आसूं जावं ते गोवा फॉर्ड आसूं हे सगळे एकटे जाले टीएमसी आसूं सगळ्यांनी एकटे जाले आनी तेंच्यांनी कोणाक डिफीट केलो बीजेपीक डिफीट केलो. सो सिमिलर थिंग प्लस जे आसा ते सगळे घेवन एकटे हाडून झेडपी हे हांगा करपाक जातालें आनी हे तुमी प्रॉमिस केल्लें अशें न्हू कितें ना म्हणून समज तुमी नासले जाल्यार आमी परत फाटल्यान वचूंक शकताले आनी आमच्या टिमी कडेन उलोवंक जातालें. पूण ते तुमी लास्ट मुमेंट पासून लास्ट जेन्ना कोड लागलो त्या टायमार पासून तुमी सांगना म्हणजे कोड जावन मागीर जेन्ना टिकेट हे अनाउन्समेंट करपाचें आसा तेन्ना तुमी सांगता की बाबा आतां हे अशें अशें आसा डिस्प्यूट आसा म्हणून सांगता. बट आमकां जेन्ना प्रॉमिस केल्ली ही प्रॉमिस पावपाक जाय मात ती पावूंक ना. जेन्ना आमी पळयता की सेंट लॉरेन्स जो आमचो मतदारसंघ आसा म्हाजो मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघान काल तेंच्यांनी तेंची कॅन्डिडेट आसा ती आवट केल्ली आसा उज्ज्वला नायक म्हणून जी आपान थोड्याच दीस पयलू आपान आवट केल्ली. आतां हे तुमी पळयात आप जो पक्ष आसा त्या पक्षाच्या नांवान उज्ज्वला नायक म्हणून ती आवट जाली. तेच्या पयलू ती बीजेपीन आसली आनी आतां ती काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर तिका बसयल्ली आसा. जेन्ना हे सगळे प्रॉमिस जाल्ले टोटल हे प्रॉमिस जावन आयज हो जो केदाराचो राजकारण जो आयडियोलॉजीचो राजकारण जो कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीसान एक स्टेटमेंट केलो की काँग्रेस पार्टी एक आयडियोलॉजी पार्टी कसली आयडियोलॉजी हे म्हाका विचारपाक जाय. हो कॅप्टन जो म्हणटा आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें वयता तेन्ना आमचे कॅडरांक घेवन फुडें वयता कॅडरांक आमी चान्स दिता आमचे कोण काँग्रेस वर्कर आसा तांकां आमी चान्स दिता. ती उज्ज्वला नायक ती थोड्याच दीस फाटीं आपाची कॅन्डिडेट आसली आनी ती काँग्रेसीची आतां कॅन्डिडेट जाल्या. आतां आयडियोलॉजी तुमी सांगा कसली आयडियोलॉजी घेवन येता ती. तुमचो जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा तेजो स्टिंग ऑपरेशन जाल्लो आसा. सावयो म्हणटा तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेजो स्टिंग ऑपरेशन जाला की आपणाक समज चान्स पडना बीजेपीन वयता आपणाक त्या भशेन पयशे मेळले. नॅशनल मिडियाचेर आवट जालो तरी पूण तो आजून पर्यंत काँग्रेसीन आसा.
नॅशनल मिडिया अजून पण टेलिकास्ट जाला थंय आवडटलो स्टिंग ऑपरेशन, पण तरी पूण तुम्ही तेजेर एक्शन घेना. कित्याक मिली जुली भगत म्हळ्यार तुम्ही एकटे रावन जाय तशें करपाचें. आनी कसली आयडियोलॉजी उलयता. आयज प्रत्येक ट्रेडर तुमचो कितलेशे जाण उठोन भायर उठोन सांगता की बाबा तुमचो जो अमित पाटकर आसा हो अमित पाटकर सेटिंगां करता, सेटिंग बाजी करता. हेणे कश्यो टिकेटी दिल्ल्यो आसा नावेली पळयात, तुम्ही मोर्चे पळयात, कितलेशे जाण हांवें सांगिना. आनी आतां तुमी सगळ्यांक आउट करतले कित्याक तुमचे स्टेटमेंट केला, एंटी पार्टी एक्टिव्हिटी केल्या. आतां 2 जाणांची नांवां आउट जाल्ली. आतां सगळ्यांक तुमी आउट करतले, कितले जाणांक आउट करतले. मया सेम सिनारियो जालो. मनोजान सांगलें क्लियर कट तेंच्यान जालें की आमी समज तुमी हे घालता गोवा फोर्ट घालता जाल्यार आमी ना म्हणून. पूण तुमी कितें केलें, आमकां जी सिटां लागता ती सिटां पयलो आउट केली आनी तितून तुमी डिस्टर्बन्स केलें. तुमी शिरोडेचें सीट जे लागत नासलें ते तुमकांय लागनासलें तेंकांय लागनासलें ते शिरोडेची सीट आमी क्लेम केल्ले. त्या सिटार तुमी डिस्टर्बन्स केलें आनी लोगो काडले आनी गोवा फोर्टाक एंट्री दिली. ह्या पाटकारान शिरोडेच्या सिटान आपणाचे कोण आसा करून लास्ट मुमेंट म्हणून तशेंच दवरिल्लें कित्याक तुजे कडेन कांयच नासलें आनी लास्ट मुमेंटाक काडले आनी ते गोवा फोर्टाच्या झोलीन घातले. कित्याक लागून, कित्याक आमकां बॅकफुटार दवरपाक. रेव्होल्युशनरी पक्ष जो बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन फुडें वयता, जो आवाज गोंयकारांचो आवाज जो आसा तो आवाज बुलंद करपाक फुडें वयता, त्या पक्षाक तुम्ही फाटी दवरपाक लागून ही जी रचना आसा, ही जी तुमचे सगळे षडयंत्र आसा, हे षडयंत्र रचलें. सांताक्रुजान सेम जालें. लास्ट मुमेंट म्हणल्यार आमकां काम करपाक मेळपाक जायना म्हणून तुम्ही लास्ट मुमेंट बसून धुकलेले लास्टाक आमची मागणी. आमी एल्टन आनी युडी कडेन कॉर्डिनेट करताले. तेणें तेंच्यांनी दोगांनी आमकां बऱ्यापैकी कॉर्डिनेशन केलें आनी तेंकांय जाय आसलें की एलायन्स जाल्ली. गोवा म्हणल्यार ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स सगळे एकटे जावन हो आवाज आनी ह्या बीजेपी घरा बसोवपाचो हो जो निश्चय आमी केल्लो हो घेवन आमी फुडें गेले. आमी जेन्ना हो फुडें गेले, आमी दोनूय आमदार आमी एक रिस्पेक्टान सांगता आनी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाच्या हितून सांगता की दोगूय आमदार जे आसा, जावं तो युरी आसूं जावं तो एल्टन आसूं, आमकां एलायन्स जावपाक नाका आसली नाल्यार आमी तेज्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातला जे तुमी केल्ले आसा. तुमी आरजीचो एकूच आमदार हांव म्हाका म्हाज्या अगेन्स्ट दोनूय कॅन्डिडेट घातल्या, पण आमी ती हे दवरल्या, आमी एक रीत दवरल्या की दोनूय आमदार आसूं, युरी आलेमा आसूं जावं एल्टन, ह्या दोगांचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालूना. दोगांचे अगेन्स्ट घालूना कित्याक तेंच्यांनी जे कॉपरेशन आमकां केल्लें आसा ते कंटिन्युअसली कॉपरेशन केलां. अशे कितलेशे जाण काँग्रेसाचे लॉयल ऑनस्ट वर्कर आसा तेंच्यांनी आमकां खूब बरो प्रतिसाद दिलो. कितलेशे फावट ते आमकां सांगताले कशी फोटिंगपणां करता, कसो पार्टी प्रेसिडेंट नाडटा हें बसून सांगलां. आतां तूं सोदपाचें काड, सगळ्यांक काडपाक जाय काडीत राव. आनी हांव मागता तेंचे कडेन ह्या काँग्रेस जे आसा, काँग्रेसीचे कितलेशे बरे वर्कर आसा, तुमी चिंतपाची गरज आसा. आयज हे जे फोटिंगपणां आमचे कडेन केल्या काँग्रेसीन, जो काँग्रेसचो पार्टी प्रेसिडेंटान, आनी ह्या विजय सरदेसायन जो एक नंबरचो फोटिंग आसा, जशें मनोजान सांगलें, हांव पयलू पासून मनोजाक सांगतालो ते विजय सरदेसाय विश्वास दवरनाका म्हणून. हांव क्लियर कट सांगतालो विश्वास ह्या विजय सरदेसायाचेर दवरनाका म्हणून. कित्याक विधानसभेन बसून म्हाका कितली फोटिंगपणां केल्या, कशे फाटल्यानच्यान वचून पर्च्यो दिता, कश्यो स्लिपी दिता आनी कश्यो त्यो रुलींग लॉबीन पावता, हें म्हाका दिसता प्रेस भावांनी वचून पळयल्लें आसा. जेन्ना आमी एकटे रावता, आमी 5 जाण एकटे रावता, 5-6 जाण एकटे रावले जाल्यार हो कसो सायडीच्यान लोक कोलो कसो लिपोन रावता हेंय प्रेस सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. कशी फोटिंगपणां म्हणल्यार फाटल्यान कशी सुरी तोपपाची ही सगळी जे हें आसा पळय तेजे कडेन तकली जी आसा पळय ही हेजे कडेन आसा. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा कशी सेटिंगां करून कशी नाडून वचप, कशें पिशान काडप. काल ताका जेन्ना स्टेटमेंट मिडियान केलो की इनलिगलिटीज आसा, इनलिगल आमदाराचें हें आसा, थंय मायकल लोबो जो आसा तेजेय हॉटेलाची इनलिगलिटी आसा, तेजें कितें करपाचें तो सांगता ना तो आमचो गोंयकार, तो आमचो गोंयकार. म्हणल्यार तुजो फ्रेंड, तूं हे फुडें पार्टीनी येवपाक शकता, हेंय आसूं शकता. डिफेक्टर आतां एंट्री दवरिल्ले न्हू आनी काँग्रेसूय तांकां जाल्ली आसा रेडी डिफेक्टरांक घेवपाक, सो फुडें एंट्री आसूंक शकता. सो ते कशें साल्वार करून दवरप पळय हें सगळ्यांक चालू आसा. इनलिगलिटीज कशी साल्वार आनी गोंयकारांची सगळी काबार करपाची, मोडपाची आनी हेंकां आपणाचे कोण मनीस आसा पळय तेंचे सगळे साल्वार करपाचें आसा. आयज हो विजय सरदेसाय जेणे गोंयचे सर्वनाश केले, काबार केलें गोंय, आनी कंटिन्युअसली तो स्टेटमेंटां दिता. तो खोर्लेचो जो विशय हांव सांगता की खोर्ले म्हाका सायडीची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी प्रॉमिस केल्ली की काँग्रेसाक दिवपाची. काँग्रेस
जेन्ना म्हणटा की आमी डिफीट करपाक येयल्ले आसा आनी तांकां आमी डिफीट करतले, बीजेपीक डिफीट करतले. सिद्धेश नायक जो युनियन मिनिस्टराचो चोडो आसा ताका बीजेपीन टिकेट आउट करूंक नासली, ते लास्ट मोमेंट पासून रावले. म्हळ्यार फर्स्ट लिस्टान नांव हाडून मागीर नांव जेन्ना काडले तेचे तेन्ना क्लियर जालें की हेका वाचोवपाक म्हळ्यार सिद्धेश नायकाक वाचोवपाक तितको जो आसा तो यूज केलो. आनी लँड डिलिंगेन कोण आसा तेंच्या मनशांक टिकेटी दिल्यो. लँड डिलिंगेच्या मनशांक म्हटल्यार माजव्या मतदारसंघ खोर्ली मतदारसंघ हो कसो काबार करपाचो, कशें फुडें व्हरपाचो हें सगळें खबर आसा. पण त्या टायमार जी प्रॉमिस केल्ली की काँग्रेसीक दितले आनी हें सीट फुडें व्हरतले म्हणून तें तेंच्यांनी करूंक ना. आनी आतां कितें म्हणटा, आतां म्हणटा खोर्ले फ्रेंडली फायट, आतां म्हणटा मोर्जे फ्रेंडली फायट. अरे कसल्यो फ्रेंडली फायट ह्यो? जेन्ना तुमी 2022च्या इलेक्शनाक वेगळी फ्रेंडली फायट केल्ली तेन्ना जालें कितें? काँग्रेस आनी गोवा फॉर्ट पडली, आप जिखली थंय, आरजी पडली. आमी फ्रेंडली फायट करूं ना. आनी अश्यो कितल्योश्यो फ्रेंडली फायट जाल्यो तितून फायदो कोणाक? ह्या फ्रेंडली फायटाचो फायदो कोणाक? ते फ्रेंडली फायट म्हणटा पळय ते फ्रेंडली फायटाचो फायदो फक्त बीजेपीक वयता. खंय गेलो तो फ्रेंडली फायटाचो विशय? एवरी टायम तुमी फ्रेंडली फायट म्हणटा पळय ती फ्रेंडली फायट म्हणटा ती बीजेपीक जिखोवपाक फ्रेंडली फायट. आमी तर आमचो कॅन्डिडेट घालूंक ना, आमी जे उतर पाळिल्ले आजून पसून पाळिल्ले आसा आमी कॅन्डिडेट घालूंक ना. कित्याक बीजेपी डिफीट जावपाक जाय म्हणून. आयज गोंयकारांक चिंतपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोज जंय जंय आमी उतर दिल्ले थंय थंय आमी उतर पाळिल्ले आसा. पण हेंच्यांनी आमकां खंय खंय उतर दिल्ले थंय थंय उतर भायर मारलेले आसा. ही फोटींग पण आसा. हे गोंयकारांचो एकूच बरो पक्ष जो आसा तो नीज गोंयकारांक घेवन फुडें वयता. त्या पक्षाक सोंपोवपाचो षडयंत्र ह्या काँग्रेसीचो जो अमित पाटकर आसा आनी हो विजय सरदेसाय हेंच्यांनी दोगांनी मेळून केल्लो आसा. हांगा कोण पयशेकार आसा तांकां टिकेटी केडार म्हणटा, कॅप्टन न्हू जावं बाकीचे म्हणटा न्हू, हे पयशेकार कोणाकडे पयशे आसा पळय, पयशे बॅगा दवरता पळय तांकां टिकेटी. कोण मडकेकार आसा तांकां टिकेटी. मडकेकारांक घेवन तुमी वांगडा सायडीक रावता. सो असले जी हें आसा पळय तुमचे कोणाकडे पयशे आसा पळय, कोण लँड डिलिंगान पयशे आसा तो पयशांचे हें करीत. गोंयकारांक चिंतूंक जाय. हें समज चालूच उरलें जाल्यार गोंय म्हणटा तें उरपाचें ना. गोंय हें काबार करतलो बीजेपी. हेंकां पिकते घेतले, फाल्यां हे पयशे मोडटा, हेंची इनिक्वॅलिटी जाता, हेका भितूर घालतले आनी तांकां बीजेपी घेतले. हेच्या पयलीं मायकल लोबोच्यो फायली काडल्यो, विधानसभेन फायली काडल्यो. हो जो विश्वजीत राणे आसा विश्वजीत राणेन फायली काडल्यो आनी ताणें सांगलें की हेका आपूण फूल एक्सपोज करतलो म्हणून. जालें कितें? एक्सपोज करपाच्या नांवान थंय काडल्यो, आमकां दाखोव बसूंक ना फायली बेश्टो अश्यो हें केलो, टेबल बसून करूं ना. आनी थोड्याच दिसांनी 8 दिसां भितूर हो मायकल लोबो जो आसा तो बीजेपीन गेलो. आपणाचे साल्वार करपाक, आपणाचे कितें बेस आसा पळय ते साल्वार करपाक. हे बापायचे बेस नुमार तुमचे बेस साल्वार करपाक मागीर तुमी ते सायडीन उडी मारतले. आनी असल्या मनशांक टिकेटी दिता. असल्या मनशांक जे करप्ट मनीस आसा ते गोंय काबार करपाक उठलेले आसा ह्या मनशांक टिकेटी दिता. तांकां टिकेटी दिवन प्लास्टाक भितूर घेवपाचो षडयंत्र जो आसा तो क्लियर कट दिसता. आमी पळयता की जेन्ना तुमी ओथ घेतलो, तुमी एफिडेविट मारली, तुमी खूब कितें कितें मारलें, डिफेक्टरांक हें करची ना तें करची ना म्हणून. डिफेक्टरांक आमी भितूर घेवची ना. 2019 डिफेक्शन जालें. 2022 तेच्या आफ्टर दॅट 2022 इलेक्शन जालें. तेन्ना तुमी सगळे कडेन गारणे घातले, तुमी प्रॉमिस घेतली, तुमी ओथ घेतली. खंय? महालक्ष्मीच्या देवळान घेतली, तुमी तुमच्या आमच्या बांबोळीच्या फुलांच्या खुर्सा कडेन घेतली, तुमी दर्गान घेतली. सगळे कडेन तुमी ओथ घेतल्यो. आनी त्यो ओथ जाल्यो कितें? गेले सगळे 8 जाण परत गेले रोखडेच. 6 म्हयन्याक भितूर 8 जाण परत गेले. डेव्हलपमेंट कसले डेव्हलपमेंट? ते नायट क्लब करपाचे, नायट क्लब इल्लीगल घेवपाचे डेव्हलपमेंट आनी थंय मागीर उजो लावन 25 जाणांक मारपाचे डेव्हलपमेंट. हे डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्ले हो मायकल लोबो आनी तेजे बाकीचे सगळ्यांक घेवन गेल्लो तो. हेंय कळपाक जाय. सो हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांक पिशार काडपाचें न्हू, पिशार काडटा. आयज अशें जालां की रेव्होल्युशनरी गोन्स खंय तरी फॉल्टी आसा. आमी प्रत्येक जो एलायन्स धर्म आसा हो धर्म पाविल्लो आसा. आमी आमच्या रेव्होल्युशनरी आयज तुम्ही पळया रेव्होल्युशनरी गोन्स एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा जो आमचे जे ग्राउंड लेवल काम करपी भुरगे आसा, रेव्होल्युशनरीज आसा, तांकां टिकेटी दिल्ल्यो आसा. तांकां आमी लिडर केल्ले आसा. आयज बहुजन समाजाचे भुरगे एज अ लिडर म्हणून आमी झेडपी मतदारसंघाच्या हितून आमी कंटेस्ट करता. हें कितें आसा? आमकां खूब जाण म्हणटा की तुमी कितें करता रे, कोण नॉन फेज ना, तितलो हें ना तें ना म्हणटा. मात आमी परत एकदां सांगता, आमी सत्या खातीर आमी झुजता आनी फुडेंय झुजतले. खूब जाण खूब कितें कितें फोटींग पण आमकां सांगतले. खूब जाण आमकां सांगतले
की तुम्ही हे करू नका ते करू नका. आम्ही अजूनपर्यंत आलो ना, अजूनपर्यंत आम्ही त्याच मार्गान सत्याच्या मार्गान आसा आणि एलायन्स पासून करपाचो हो लोकांचो गोंयकारांचो रिक्वेस्ट आसलो. गोंयकारांक सांगलेले आमकां की तुमी वता एलायन्स करा, ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाक जाय. आयज बसून आमी जेन्ना गेले तेन्ना बसून तोच म्हाका स्टँड म्हणपाक लागले गोंय घरा बसोवपाक जाय. मात आयज तेंच्यान सांगले की आयज आमी दाखयतले ह्या काँग्रेसीक आणि ह्या काँग्रेसीन कशें घात केल्लो आसा तुमकां हे लोकांनी पळयलां. म्हाका तेंच्यान सांगले उतर दिले की ह्या काँग्रेसीक आमी दाखयता हे कशें फोटींगपणां करता पळय हेंका दाखोवपाक आनी हेंचो जागो जो आसा हो कळपाक जाय. आयज तेंका कशें जालां की आमी कितें केलें, आमी सेंट्रल पार्टी आमी अशें करतले आमी तशें करतले हेंच चालू आसा. तो सेंट्रल लिडर येता माणिकराव ठाकरे येता, तो म्हणटा की तुमी कॉम्प्रोमायज करचें पडटा, सॅक्रिफायस करचें पडटा, तुमी आनी कितें करचें पडटा, तुमी तशें हें करूं नाका. हांव एक सांगता, आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हे सॅक्रिफायस करूनच जल्माक येयल्ले आसा, सॅक्रिफायस करूनच फुडें वयता. आमचे रेव्होल्युशनरीक आमकां पयशे दिना, मात ते आपूण गोंया खातीर वावरता आणि त्या गोंया खातीर तेंच्यांनी स्टँड घेतलो. जेन्ना आमी इतल्यो तालुका आमी सोडले ते गोंया खातीर तेंच्यांनी चिंतलें की बेटरमेंट ऑफ गोवा आमी हें सोडून फुडें या. तेंकां जाय जाल्यार आपलो इगो घेवन रावपाक जाता, तेंकां जाय जाल्यार आपलो इगो घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाता. तशें तुमी नाटकां केली, तुमी येवन थंय बोवाळ मारपाक लागले, तुमचे जे हे आसा ते बोवाळ मारपाक लागले. आमच्या कोर कमिटी मिटिंगेन आमी स्ट्रेट डिसिजन घेतलेलें की फाल्यां अशें कितें जालें आनी कोणूय असो भायर येवन बोवाळ मारलो, कोणूय हेंच्यांनी हें केलें स्टेटमेंट दिलो नाल्यार तेंकां आमी हेज एंटी पार्टी एक्टिव्हिटी म्हणून तर तेंकां आमी भायर मारतले. हे आमी स्ट्रेट सांगलेलें, स्ट्रेट सांगलेलें क्लियर, कित्याक आमकां एलायन्स जाल्ली. आमी एलायन्साक लागून फॉर आहले, पण हें काँग्रेसीन जावना. अमित पाटकरान तेंकां हाडून थंय ड्रामा केलो, थोडे दीस पयलू पासून ड्रामा केलो, आरजी नाका, थोडे जमले, व्हिडिओ आउट जाले, क्लिप्स आउट जाले आनी ते फक्त दाखोवपाक सोदताले की ना आरजी नाका म्हणून. अरे आमी स्थानांद्रे मतदारसंघान, ज्या मतदारसंघान काँग्रेसीक फक्त 2,500 मतां पडली आनी आमी 5,300 मत घेतली, जिखून येयले. बीजेपीचो स्टँडींग एमएलए आमी डिफीट केलो. आयज थंय तुमी सीट दिवपाक सोदना. तुमी कितें सांगता, आयज नो सालसेडीची समज नो झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, नो झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी एलायन्स जाल्ली ना, नोय झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी जिखून येतली आनी ज्यो आमी सोडलेल्यो 3,000, 3,500, 4,500 मतां आसलेली कॉन्स्टिट्युन्सी आमी सोडल्यो. कोणाक लागून? एक गोळी आसा ह्यो डिलीक लागून, त्यो आमी फुडें येता तेन्ना काडटले, सोडपाचें ना कोणाकूच. जो जो हे हितून आसा पळय कश्यो डिलीक आसा आनी कितें आसा पळय A to Z हें आवट करतले. गोंयकारांक कशें पिशान काडटा, गोंयकारांक तुमी कशें सोंपोवपाक सोदता. आमच्या हांगा कांय ना, आमी आसा, आमची गोंयकारां वांगडा आसा, गोंयकारां फुडें रावतले. पूण एक सांगता, गोंयकारांनी चिंतचें, गोंयकारांनी पळयचें की कितें चल्लां तें. आमी पळयता की जेन्ना इगो हो एक स्टेटमेंट प्रत्येक वेळा परत करता, इगोक लागून एअरलायन्स ब्रेक जाली, इगोक लागून एअरलायन्स ब्रेक जाली म्हणून. आतां म्हाका विचारपाचें आसा की कसलो इगो? आमी समज इगो घेवन बसलेले जाल्यार आमी सालसेट सोडटले, आमी ह्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोडटले, आमच्यो काणकोण सोडटले, आमी सांग्यार सोडटले, मुरमुगांव सोडटले, आमी सत्तरी सोडटले, आमी बार्देजाचो कितल्योश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोडटले, तुमच्या आमदारांची कॉन्स्टिट्युन्सी सोडटले, ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी आमकां सायजेबल वोट शेअर आसा सोडटले. जेन्ना आमी कुट्टाय झेडपी कंटेस्ट केले तितून आमी सेकंड नंबराचेर आसले. पयलू इंडिपेंडंट जी जिखून येयल्या ती हातून वताची बायल आनी मागीर सेकंड आमी आसले. काँग्रेस 3ऱ्या नंबराचेर आनी तेका 700 काय कितें वोटींग पडली. इतली लायकी आसून बसून ते बसून सीट सोडले आमी, ते बसून सीट सोडले. रेस मागोवताली सीट जे लास्ट टाइम कंटेस्ट केल्ले थंय आमी सेकंड आसले. बीजेपी नंतर आमी आसले आनी ते सकयल आसले आनी काँग्रेस फोर्थ आसले. म्हणजे ही लायकी आनी इतली सोडून ज्यो आमकां डिफिकल्ट ह्यो आतां ज्यो आमी घेतलेल्यो त्यो पासून डिफिकल्ट ते इतली इजी ना. कित्याक थंय बीजेपी आसा, बाकीचे आसा, थंय सामके स्ट्रॉंग आसा फायट करपाक लागून. सो इतली डिफिकल्ट सिटां आमी घेवन आनी तुमकां केक वॉकाची सिटां दिल्ली आमी. केक वॉक म्हटल्यार डायरेक्ट केक वॉक. आयज काँग्रेसीचे जितले लिडर आसा तेंच्यांनी समजूंक जाय आसलें. हो अमित पाटकर करता, हो काँग्रेस सोंपोवपाक करता, हो गोंयकारांक सोंपोवपाक करता आनी गोंयकारांचो जो विश्वास करपाचो आसा तो अमित पाटकराच्या थ्रू बीजेपी करता.
बीजेपी अमित पाटकरांच्या थ्रू गोंयकारांक कसो काबार करपाचो पळय हो सगळो अमित पाटकर आनी दुसरो विजय सरदेसाय ते दोगांकूय घेवन हे कशें काबार करपाचें हे रचलेलें आसा हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन आयज लायक मायंडेड कितलेशे जाण आमकां जे खूब टायम आमकां ब्लेम करताले की बाबा तुमी अशें करता तुमी तशें करता हे करता तें करता म्हणून बट आयज ते सांगता आमकां फोन मारता लायक मायंडेड जितले लोक आसा ते सांगता आमकां की तुमी केलें तें सारकें म्हणून तुमी कितें उलयत तें सारकें म्हणून हांव तेजेर मागता की हेंका ह्या बीजेपीक ह्या काँग्रेसीक जे हो गोवा फोर्ट जे असली नाटकां केल्ली आसा तांकां घरा बसोवपाक आमी एकटे जावपाची गरज आसा आमी गोंयकारां कडेन मागता सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी एकटे जावन हेंकां झूज दिवया हेंकां दाखोवया की रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष जो सत्या खातीर उबो रावलो जो गोंया खातीर उबो रावलो आनी गोंयच्या फुडल्या पिळगेक लागून उबो रावलो तांकां सपोर्ट करून फुडें हाडपाक जाय नाजाल्यार ही सेटिंगाच जातली ही सेटिंग करून गोंयची सर्वनाश कशी केल्या प्रत्येक जाणांनी पळयल्लें आसा परत एकदा रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी एकजूट जावया आनी गोंय आनी फुडली झेडपी वेंचणूक आसा तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंयसाक सपोर्ट करचो देव मनोज नो डाउट तुम्ही अलायन्साक खूप ट्राय केले सगळे पार्टींनी ट्राय केले पण एट दी एंड ऑफ द बॅक टू स्क्वेअर वन म्हणटा तशें आता अलायन्स ना एवरीबडी इंडिपेंडेंटली फायट तुमकां दिसता बीजेपी वील एंड अप लोकांनी आता ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां दिसता की स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा बरो कॅन्डिडेट आसा जो सेटिंग करचो ना तांकां निवडून हाडपाची लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे भुरगे लोकांक लागून झगडटा गांवांत व्हरता ग्रामसभेन वयता गांवांक लागून आवाज काडटा ते सामान्य घराण्यांतल्या भुरग्यांक सगळ्यांक तिकेटी दिल्ले आसा जे ग्रावंडाचेर आसा ते हांव सगळ्या लोकां कडेन सांगपाक सोदता सगळ्या लोकांक की आतां थोडे दीस उरला फक्त 8-10 दीस उरला आनी 8-10 दिसान आतां आमची थोडींची पॅम्पलेट्स पासून प्रिंट जावन येवंक ना अशी परिस्थिती आसा आनी अशी परिस्थिती ह्या दोगांयनी आमचेर हाडलेली आसा सो आमी सगळ्यात घरांनी सगळ्यात घरान पॅम्पलेट घेवन डोर टू डोर करपाक पावतले अशें आमकां तरी दिसना पूण आमच्या सायडींच्यान आमी पूर्ण ट्राय करतले पावपाक पूण लक्षांत दवरा आमी तुमकां एनवेलॉपां दिवपाचें ना पूण आमी जर तुमकां कितें दितले जाल्यार एक विजन एक बरें एक गव्हर्नन्स आनी तें दिवपाक लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आमचे आरजीचे कॅन्डिडेट आसा जे पयशांनी स्ट्रॉंग नासलेले मसल पावरान स्ट्रॉंग नासलेले बट ते आपल्या गांवांक लागून आपल्या गोंयांक लागून कितें करपाक लागून खूब स्ट्रॉंग आसा ह्या बीजेपीक टक्कर दिवपाक लागून खूब स्ट्रॉंग आसा सो तांकां आनी स्ट्रॉंग तुमच्या मतांनी तुमी करचें आमकां मतां मारून आरजीक मतां मारून एक मेसेज दिवची की हे काँग्रेस हे गोवा फॉरवर्ड ह्या दोन्ही पॉलिटिकल पार्टी जे बीजेपी वांगडा फुल सेट जाल्ले जेंचे लिडर आयज सेट जाल्ले जे डिफेक्टरांचें राजकारण करूंक सोदता जे लँड डिलरांक घेवन राजकारण करूंक सोदता जे बीजेपीचे रिजेक्टेड माल आसा तांकां घेवन राजकारण करपाक सोदता तांकां धडो शिकोवपाचो आनी स्पेशली मायनॉरिटी वोटर्स जे आसा तेंच्या कडेन मागता की एवरी टायम तुमची मतां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या थ्रू बीजेपीक विकपाक दिवं नाका खूब टायम तुमची मतां तुमी विकपाक दिली सहन केली आतां तरी दोळे उगडा दोळे उक्ते करून तुमी आरजीबीक सपोर्ट करा मनोज तुम्ही तो हे घालला पळय पोस्ट घाललो हेजेर फेसबुकाचेर हय तो डिलिबरेटली घाललो तुमकांय नाका घाललेले अलायन्स कितें ना आमी तो डेलिबरेटली घातलेलो तो फक्त विजयाक लागून घातलेलो कित्याक आमी जे काँग्रेसच्या लिडरा वांगडा आमी उलयताले तांकां आमी त्या दिसा सांगलेले की हो पोस्ट फक्त आमी बेश्टो घातलेलो आसा कित्याक तो विजय नाटकां करता ताकाय आमकां पळोवपाक जाय की तो फुडलें जे नाटक करतलो जेन्ना अलायन्स ब्रेक जातलो तेन्ना आमकां खबर आसली की हें जातलें ताका लागून आमचे बाकीचे प्रुफाचे फोटोज आमी काडून दवरलेले कित्याक आमकां 100% ताका आमी ह्या 15-20 दिसांक सारको वळखलो कितें तो कितें उलयतलो अलायन्स ब्रेक जाल्यार ताका ब्रेक करपाक कितें जाय हें सगळें आमी सामकें वळखून घेतलें ताका लागून आमच्या भितर अंडरस्टँडींग करून आमी जेन्ना घातलो तेन्ना ही मॅसेज तांकां पावयली मनोज फॉर्च्यून हॉटेलान जेन्ना तुम्ही मिटींग केली ती मिटींग जावन सुद्दां तुमी जे सेकंड लिस्ट काडले ते तुमी फाटीं घेवपाक तयार आसले आमकां तेंच्यान सांगलें की सेंटाक्रूज सीट गोंयांत मेळचें ना दुसरें म्हटल्यार ते डिफेक्टर आमकां ठाकरेन सांगलें की डिफेक्टर आम्हाला चालणार नाही आणि डिफेक्टर आलं तर पूर्ण बिघाड होणार म्हणून परत तेच सांगलें हांवें ताका सांगलें जर डिफेक्टर तुका नाका जाल्यार तुमचो अलायन्स पार्टनर जो आसा जो 2027 मेरेन आहा म्हणटा म्हणजे तेजी व्हॅलिडिटी पयलीं जी सीम कार्डां येताली हें येताली पळय कितें ती कार्डां येताली मोबायलाची तेजी एक्सपायरी सोंपल्या उपरांत इज फ्री टू गो टू बीजेपी सो जेन्ना आमकां तेणी सांगलें की तुमची सिटां तुमी फाटीं घ्या डिफेक्टर आम्हाला चालणार नाही बट विजयाक जर जाय जाल्यार तो जर आयकना जाल्यार आमी अलायन्स ब्रेक करचे ना हे सगळे गजाली आमी आमच्या भुरग्यां कडेन डिस्कस केले भुरग्यांनी आमकां आमच्या रेव्होल्युशनरी जा तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक शकना पयलींच आमी खुबशे गजाली कॉम्प्रोमायज केला आमी आमच्या आयडियोलॉजीचेर आनी इतले ह्या डिफेक्टरांक घेवन आमची लँड डिलरांक घेवन पार्टी चलोवप आनी मेन म्हटल्यार आमची आतां जी सिटां डिक्लेअर केल्या भुरग्यांक फुडें काडला ताका फाटीं करून आमी रिस्क घेवपाक शकना म्हणून भुरग्यांनी आमकां सांगलें तीच मॅसेज आमी फुडें पावयली सांताक्रूजान तुमी फ्रेंडली फायट करपाक रेडी आसले समज तो तुमकां सांगलेलें जाल्यार फ्रेंडली फायट फ्रेंडली फायट हो कॉन्सेप्ट सिंपल आसा फ्रेंडली फायट करी जाल्यार बीजेपी जिखतले सगळ्यांक खबर आसा जर फ्रेंडली फायटूच करपाक जाल्यार अलायन्स आनी कित्याक
सिंपल गजाल आहा फ्रेंडली फायट जाल्यार अलायन्स जाता तो येदो व्हडलो कोण तो युनियन मिनिस्टराचे चेड्याच्या अगेन्स्ट फ्रेंडली फायट करता म्हणजे हेच्या कळपाक जाय लोकांक की हे फ्रेंडली फायट हो विजय जो आता सांगता प्रेसाक त्यांनी सांगले कितें तरी आता नव्यो गोष्टी जातल्यो ते प्रेसानूय आता ते एक्सेप्ट करपाक तयार रावपाक जाय नव्यो गोष्टी कितें हांव सांगता नव्यो गोष्टी डिफेक्टरांक भितर घेवन विनिबिलिटी दाखोवपाक तेची 6,000 मतां आसा तेची 8,000 मतां आसा तेची 5,000 मतां आसा आणि ती मतां घेवन आमी बीजेपी खेळयतले म्हणून तुमकां तो पिशान काडटलो हो पोपट हो फातोड्डाचो हो बाना वयलो सोरो हो काडटलो आनी तुमकां फोटोवन तुमकां सांगतलो तो की आमी जिखतले बीजेपी फुडेंतले आनी तेणी क्लियर कट सांगले माय अलायन्स विथ काँग्रेस इज टील 2027 सो इन बिटवीन द लायन्स कितें आहा तें रीड करपाक शिका 27 जाल्या उपरांत इज फ्री टू गो टू बीजेपी एंड ही विल गो टू बीजेपी मनोज तुवें सांगलें ह्या इलेक्शनाक कॉमन मिनिमम प्लॅन नाशिल्लो तुमकां फक्त अलायन्स जाय आशिल्लो Yes. सो ह्या इलेक्शनाक तुमी जेन्ना वयताले तेन्ना काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड जशी मायकांसांची वोटिंग घेता तिवूय तुमकां जाय आशिल्ली ना आता तुमकां तेच सांगता न्हू की हे अलायन्स हे फक्त टेस्टिंगेक घातले जेन्ना आमी ठाकरे बीन सगळे जेन्ना बदलले तेन्ना गिरीश चोडणकरान हो प्रश्न काडलेलो की कोगोचे कितें काय म्हणून तेन्ना आमी क्लियर कट सांगले की हे इलेक्शन हे झेडपी आसा हांगा काय पॉलिसी बीन काय ना हे आमी टेस्टिंग करुया आमचे अलायन्स कशें वयता कितें करता लोक कशे हे रिस्पॉन्ड करता त्या नंतर जे 2027 इलेक्शन जातले तेन्ना आमी ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचेर एका हेचेर आमी बसून उलोवया आनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिझायन करूया कित्याक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे हेच्या पयलीं बीजेनूय एक्सेप्ट केल्ले आनी ते युरीनूय उलोवन दाखयले असेंब्लीनूय आमकां तेणी सपोर्ट केल्लो सो हेजेर चड व्हडले डिस्कस हे जावपाचें नासलें पूण कितें तरी बाबा डेट खंय फाटीं फुडें जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें आमी करपाक शकता हेजेर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसले आनी ते आमी उलयल्ले आतां काल विजय जो उलयता पळय मायग्रेशन इज अ सायन ऑफ प्रोग्रेस म्हणटा तो म्हणजे बीजेपी हो गोंयची प्रोग्रेस करता म्हणून हांगा मायग्रेशन जाता तो विजयाचे म्हणणे आसा काल तुम्ही मुद्दाम कालची प्रेस कॉन्फरन्स रिवाइंड करा तो म्हणटा मायग्रेशन इज अ सायन ऑफ प्रोग्रेस जाल्यार बीजेपी म्हणजे हेचो मिनींग बीजेपी प्रोग्रेस करता आनी हांगा हे जाता आतां इतले दीस पोगो बील एक्सेप्ट करपी मनीस आयज सांगता ना कॉन्स्टिट्युशनान बसपाक जाय म्हणजे कितलो दळिद्रो आनी फटींग मनीस हो जावपाक शकता पळय ताका लिमीट ना लोकांनी लक्षात दवरा ह्या स्वरपाक जर घरांत तुम्ही पोस्ट जाय न्हू तो तुमकां तुमच्या फॅमिलीकूच काबार करतलो तुमकांच न्हू तुमच्या भुरग्या बाळांक आवय बापायक भायले भुरग्यांक सगळ्यांक चावून काबार करतलो असलो मांडावयलो सोरो म्हणजे पयलीं कळोंक ना सर तुमकां एलायन्सान तुमी येवच्या पयलीं आमकां सगळें खबर आसलें की बाबा ही फटींगपणां जातली हें जातलें पूण गोंयकारांक लागून आमी आमच्या सायडीच्यान प्रयत्न केलो आमच्या सायडीच्यान प्रत्येक गजाल जी अलायन्साक लागून करपाक जाय ती आमी केली खंयचोच रूल ब्रेक करूंक ना खंयचोच लॉ ब्रेक करूंक ना सगळे आमचे इगोज आसले आनी कितें आसले डिफरन्सीस आसले सगळे सायडीक दवरून गोंयांक लागून हांवें म्हाज्या आवयची शपथ पासून घेतलेली ती पासून सायडीक घेवन आवय कडेन उलोवन बाबा अशें अशें करता तिणी सांगलें गोंयांक लागून तूं करता बाबा कर म्हाजें टेन्शन घेवपाची गरज ना भुरग्यांनी आमचो जो प्रश्न काडलो मनोज तुवें आवयची शपथ घेतला कितें जातलें सीईसी मिटिंगेक तेन्ना सुद्दां आमी डिस्कस केलें की बाबा ना गोंयांक लागून आमकां करपाक जाय आमी केल्लें पूण ही फटींगपणां जी जाली पळय हो एक विश्वासघात आनी हितून क्लियर कट आसा बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी गरीब घराण्यांतल्या साधारण घराण्यांतल्या भुरग्यांनी तयार केल्ले पॉलिटिकल पार्टेक हे दोनूय भाटकार काबार करपाक सोदता आनी ते सोदताले जे जावना युनिवर्सल पावर आमच्या वांगडा जशी हेच्या पयलीं आसली तशी युनिवर्सल पावर आतांय आमच्या वांगडा आसा आनी ह्या फुडें जे लोक ह्या पार्टेक जे बहुजन समाजाची मतां घेवन आपूण भाटकार व्हडले राजा समजतात आनी रूल करतात पळय तांकां जागो दाखोवपाचें काम ह्या फावटी बहुजन समाजाच्यान सगळे गोंयकार जातले तो 2027 नो 2027 आता अमित पाटकर फाल्यां जर वयता अमित पाटकराक जर भायर काडटा आणि बाकीचे जर चेंजीस जाता पार्टेन कितें जाता जाल्यार वी आर फ्री टू टॉक आमी उलोवपाक तयार आसा पूण हितून खुबशे गजाली जावपाक जाय पूण ऑन पेपर जातले ह्या फावटी जी मिस्टेक आमी केल्या ती मिस्टेक जावपाची ना कित्याक ते ऑन पेपर मिनिट्स ऑफ मिटिंगे पासून सायनी घेवन सगळें ते जातले तेन्नाच आमी तुमच्या फुड्यांनी दवरचे बा ह्या मिटिंगेक ही हे डिस्कशन जालां हेनी सायन मारले विरेशान मारले युरीन मारला अमित नाचतलो पण अमित 22-25 तारखेक नाचतलो लोकां कडेन मागता हे तुजो वोट फॉर फुटबॉल